O sacrament. पवित्र साक्रामेंटचेर आमी नदर मारुया, दिमी घालुया आनी साक्रामेंतांत रावलोल्या आमच्या जेजूक आमी गायनांनी नमन करुया. O most Holy Spirit, we declare that we are nothing without you. पवित्र आत्म्या आमी उच्चारता की आमी तुजे मुखार कांयच न्हय We cannot pray without you. आनी तुजे बोगोर तुजे वेरीत आमच्यांनी मागणें करूंक We जायना cannot worship you without you. आनी तुजे विरेत आराधन करूंक जायना We know you are inside us. आनी आमचे भितर तूं आसा आमी जाणाव. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या you are our all in all. आनी आमचे भितर तूं आमचो सगळोच जावन आसा Come and take over our life. आनी ये आनी आमच्या जिविताचेर तुजो ताबो घे Come and take over the life of everyone watching this worship. आनी हे आराधन जी कोण करून आसा सगळीं संवसारांत तांकां तांचो ताबो तूं घे. Holy Spirit, we live and move and have our being in you. आनी पवित्र आत्म्या आमी तुजे भितर जियेता आनी तूं तुजे थंय आमी सगळें करता. Come, Holy Spirit. ये पवित्र आत्म्या. Oh, Holy Spirit, we welcome you. Come and take over our life. Touch the hearts of your people, Lord. We worship you, Lord. Lord, we love you, we praise you, we worship you, we give you all glory and honor. Lord, we give you all worship and adoration, we give you all victory, power and dominion. Shalala bandira bahala baharandira bahala rabaria. Hala baharandira bahata balla bandira bahala rabaria baharandira bahala rabaria. Hala baharandira bahala rabaria baharandira balla bandira bahala rabaria. Lord, we love you, we praise you, we worship you. Hala baharandira bahala rabaria sindira bahala rabaria. Lord, we love you, we praise you, we worship you, we adore you, we give you all glory and honor. Allah baharandira bahala rabaria, Allah baharandira bahala rabaria, bahala rabaria. Feel the presence of the Lord. The Spirit of the Father, the Son and the Holy Spirit is coming to you. Oh Holy Spirit,
Holy Spirit, take charge. Oh Holy Spirit, visit the homes of your children. Oh Holy Spirit, inspire your kids. Holy Spirit, we need you. We are nothing without you. Oh Holy Spirit, please take over. Holy Spirit, bless the hearts of your people. Sushma, God is blessing you. Let's praise and worship the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we beg you to come inside us. And in your name, in your power, we command everything that is wicked, crooked, impure to get out of your people and be bound at the foot of the Lord's cross. Every spirit that is resisting the worship to be given to God, be bound at the foot of the Lord's cross. Lord, we worship you, we adore you, we give you all glory and honor. Sisters and brothers, प्रीतीच्या भावना आणि भयणीनो, this is the final day of our Konkani retreat, आमच्या कोंकणी रेतिराचो निमाणो दीस जावन आसा and we are asking the Lord आनी सोम्या लागीं आमी मागतां to be our good shepherd आनी आमचो खरो गोवळी जावंक आमी मागुया. wherever we go. खंय आमी वचूं We are asking the Lord to be with us, आनी सोम्या थंय आमी मागतां आमचे सवे राव to keep us as His own sheep. आनी ताच्यो शेळयो कश्यो आमकां बोगलेक ताचे बोगलेक दवरूंक. A sheep does not know anything, आनी एके शेळयेक कांयच कळना but the shepherd knows. पूण गोवळी जाणा. Oh Jesus, जेसू, you be the shepherd of my family, आनी म्हजे फामिलीचो गोवळी तूं जाव my children. आनी म्हज्या भुरग्यांचो गोवळी. Wherever we go, खंय आमी वचूं you be in charge. आनी तूं आमचेर ताबो घेवं We give you authority over our family, आनी आमचे फामिलीचेर अधिकार आमी तुका दिता over our children. आनी आमच्या भुरग्यांचेर अधिकार. Kindly stand wherever you are. We are going to declare that He is our shepherd and He is going to be leading our life. आनी खंय आमी आसा उबी रावया आनी हें गायन आमी करुया. जेजू आमचो खरो गोवळी. Oh Jesus, come and take over. ताळयो मारून Clap सगळे your hands and sing together. ताळयो मारून गायन करुया. नाचून उडून गायन करुया. Clap your hands. Clap your hands. ताळयो मारुया. ताळयो मारुया. आमकांच आमी नाचुया, आलुया, बोलुया जेजूचे मुखार. Kostani, Tomka Pauta, Busanacha, Tomka Sorita, Jesu am Sokorori. Ancha Kostani, Tomka Pauta, Busanacha, Tomka
제주 왕소거로리 아미 가지거리시 제주 왕소거로리 아미 가지거리시 제주 왕소거로리 아미 가지거리시 제주 왕소거로리 아미 가지거리시 왕소거로리 아미 가지거리시 제주 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 왕소거로리 아미 가지거리시 Let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we love you, we praise you. Lord, we give you all glory and honor. Shala bahala mandira bahala rabaria. Shala bahala mandira bahala rabahandira bahala ba. Atira bahala rabaria la balandira bahala rabaria baharatra bahala mandira bahala rabaria. Let all the chains be broken. Let every kind of chain be broken. The chain of alcoholism, chain of adultery, chain of impurity be broken in the holy name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Let every wrong relationship be broken. Let every kind of family brokenness be removed. Sandira bahala baharatira bahala rabaria balla balandira ba. Sagarara balla bandira bahara balandira bahara bahalandira bahala rabaria. Sagarara balla bandira bahala rabaria bahara 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 bahara. Balla balandira bahala rabaria. Lord, we love you, we praise you, we worship you. Lord, we give you all glory and honor. Lord, we worship you and we adore you. Salla baharandira bahala rabaria baharatira bahala rabaria. Shara bahala bandira bahala rabaria. Hala bahala bandira bahala rabaria. Hala bahala bahala ba. Shala baharandira bahala rabaria. Lord, we love you, we praise you, we worship you, we adore you. Hala baharandira bahala rabaria. Hala baharatira bahala rabaria. Sagarara balla bandira bahala rabaria. Salla bahalandira bahala rabaria. Lord, we love you, we praise you, we worship you. We claim all the non-Christians, the unbelievers, all the non-practicing Christians. Lord, we claim all the families, the children, the youngsters, those who are lost faith in God. Lord, we claim all of them. Touch them, Lord. Sindira bahala baharatira bahala bahalatira ba. Hala haratira bahala rabaria. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sindira bahala rabaria batira bahala rabaria. Sindira bahala rabaria bandira bahala rabaria. Sindira bahala rabaria batira bahala rabaria. Bandira bahala rabaria. Lord, we love you, we praise you, we worship you, we adore you. Sindira bahala rabaria. Sindira bahala rabaria bandira bahala rabaria. Sindira bahala rabaria bandira bahala bahalatira bahala rabaria. Lord, we love you, we praise you, we worship you, we give you all glory and honor. Halla bahalandira bahala baharatira ba. Sindira ba. Use the gift of tongues and worship the Lord. It's only through the gift of tongues chains can be broken. Sindira bahala bahalatira bahala rabaria. Hala bahalandira bahala bahalatira bahala rabaria. Sindira ba. Let all the hidden works be removed. Let the spirit of witchcraft be broken. Let the spirit of curses and impurity be broken. Let the spirit of family brokenness be removed. Let all the spirit of divorce be removed. Let the spirit of suicidal tendencies be removed. Sindira ba. Let the spirit of abortion be removed. Let the guilty feelings be removed from the hearts of your people. Sindira bahala rabaria. Hala bahalandira bahala baharatira bahala baharandira ba. Sagarara balla bandira ba. Sindira bahala baharatira bahala balandira bahala rabaria. Sagarara balla bandira ba. Sagarara balla bandira ba. Hala bahala bandira bahala rabaria. Hallelujah, hallelujah. Sindira ba. Jesus, touch me. When you touch me, my life will change. जेसू माका हात लाय जेन्ना तू माका हात लायता मोजें जीवित I could see somebody बदलतेलें is touching me and I could see it is God. आनी म्हाका दिश्टी पडटा कोणी तरी आमकां हात लायता आनी तो जावन आसा देव. ह्या वेळार देवाक हात लावंक सुयेक दिवया गायनांतल्यान. जेन्ना हांव मागणें करतना
Clap your hands. God is touching somebody who has severe stomach pain. देव कोणाक तरी हात लायता जाका कोणाक जायती पोटान दूख आसा. Somebody you are not even able to raise both your hands, you had severe pain, God is healing someone. दोन्ही हात तुज्यांनी वयर काडूंक जायनासले सारके पर्यंत ह्या वेळार देव तुका हात लायता पिकोवणी दिता. Somebody your eyesight is completely diminished, you can't even read what is written on the screen, God is restoring your eyesight. कोणाची तरी दिश्ट सारकी उणी जाली आनी स्क्रिनीचेर कितें येता तें कांयच वाचूंक जायनासलें ह्या वेळार ह्याच घोडेक देव तुका हात लायता. Somebody who you have memory loss, you can't remember anything, even a thing, in 5 minutes you forget. God is restoring memory to many people. अनेक जायते जाणांक उगडास उरो नासलो अनेक 5 मिनटां आदीं कितें सांगलां त्या पासून सारको उगडास उरो नासलो. देव ह्या वेळार तुजी बुद्ध तुका उगडास परत हाडूंक परत करपा दिता. God is blessing Ida. आयडा म्हूण कोणाक देव God बेसवानी is करता. blessing Ian. इयनांक ह्या नांवाच्या God is blessing Jessica. जेसिकाक देव हात लायता. God is blessing Violet. वायलेटाक देव बेसवानी God is करता. blessing Giselle. जिसेलाक देव हात लायता. God is blessing Martina. आनी मार्टिना तुका देव God बेसवानी is करता. blessing Philip. फिलिप देव तुका बेसवानी दिता. God is blessing Jackson. जॅक्सन ह्या वेळार देव तुका हात लायता. Somebody with a pain on your elbow, right, left hand elbow, God is healing you. आणि दाव्या हाताक मोदें दूख आसली आडान त्या वेळार देव कोणाकूय तरी हात लायता. A newly married lady, you had 2 miscarriages. God is restoring you and you will be blessed with a child. आणि नवीच हालींच काजार जाल्लें जोडें वस्तोरेक 2 पावटी गर्भपात जालो आनी देव ह्या वेळार तुका हात लायता आनी तुका अशें घडचें ना. Somebody with the first cesarean, after your childbirth, you had severe back pain, you could not even bend low. God is restoring complete health as you are worshiping God. आनी कोणाक तरी सिझेरियन ऑपरेशन भुरगें जाता आसतना ऑपरेशन केल्लें ताचे उपरांत फाटीच्या कोंड्याक जायती दूख आसली पूण जेन्ना तूं आतां देवाक नोमान आराधन करताय देव तुका हात लायता आनी संपूर्ण तरेन बरें करता. Somebody you have severe arthritis, you cannot fold your legs, fold your feet. Because of this pain, God is healing you. आनी पांय मोडून सकला बसोंक जायनासलें आर्थरायटिसाची पिडा आसली ह्या वेळार देव तुका हात लावन बरो करता. Somebody had done an operation in the stomach. Only your outside was healed, inside it was still paining. God is healing you. कोणाक तरी ऑपरेशन केल्लें पोटाचें भितर पिडेंत
पोटान पिडा आसली ऑपरेशन केल्लें भायल्यान गांव पेकलोलो पूण भितर गांव जितो आसलो ह्या वेळार देव तुका हात लावन बरो करता Somebody with a lungs infection, God is healing you. आनीक लंग्सांक बोरगांक कोणाकूय तरी भितर इन्फेक्शन जाल्लें ह्या वेळार जेजू हात लायता A wife is crying and praying for the return of the husband who abandoned her. God is answering your prayer. आनी एक वस्त तरी आपल्या गोवान घो सोडून गेला पयस गेला येवंक ना परत रडोन दिमेर मागता आनी देव म्हणटा तुज्या घोवाक हांव परत हाडटा देव तिका बुजवणी दिता God is hearing the cry of a mother who is praying for her daughter to get out of a wrong relationship. आनीक एक रोडणे की आवयचें देव आयकोता ह्या वेळार जी आवय रडोन मागताली आपलें चेडूं वायट संबंधांची येता तो वायट संबंध सोडून दिवंक The daughter is in a relationship with a married man. The Lord is answering the prayer of the mother and breaking this. आनी हें चेडूं संबंधान आसा एका काजारी दादल्याच्या आनीक आवयचें मागणें ह्या वेळार देव आयकोता आनी हो संबंध मोडून हाडटा Somebody who has thyroid, God is healing you. थायरॉयडाची पिडा कोणाक तरी आसा देव तुका पिकोवणी दिता Somebody you are crying and praying for a life partner. More than 5 people. God is answering your cry. You are attending this retreat to get a life partner. God is opening the door for you. आनी 5 जाणां उदीक आसात कोण आंकवार आसली आनीक एक सांगाती तुमी सोदतात तो मागतात रोडोन मागतात जेजू लागीं देव तुमच्या ह्या वेळार मागणें आयकोता Somebody with a severe migraine, God is healing you. आनी तकलीची फोडाफोडीची पिडा आसली मायग्रेन आसलो ह्या वेळार देव हात लायता We continue worshiping the Lord. आनी हेंच गायन गावन आमी देवाक Clap आराधन your hands. थाळयो मारून देवाक आराधन गायन करतले थाळयो मारून सगळे दान मोल जेजूचेर दिवया आराधन नामांत ताका आमी करता जेन्ना मागणे करतना कोणे हात लायलो जेन्ना मागणे करतना कोणे हात लायलो तो हात जाऊन आसा जेजूचो जेन्ना मागणे करतना कोणे हात लायलो जेन्ना मागणे करतना कोणे हात लायलो जेन्ना मागणे करतना कोणे हात लायलो तो हात जाऊन आसा जेजूचो वयमा 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 कोणे हात लायलो वयमा 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 कोणे हात Clap your hands. वयमा 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 कोणे हात लायलो Dance and worship the Lord. जाऊन आसा जेजूचो वयमा 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 कोणे हात लायलो वयमा 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 कोणे हात लायलो वयमा 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 कोणे हात लायलो जाऊन आसा जेजूचो Isaiah 43:18 and 19. The Lord wants you to repeat as a message directly from the Lord today. आयसायाच्या बुकांत 40 आनी 30 वडवेन Please repeat this word of God together 3 times. 18 and 19 18 and 19. 18 आनी 19 वड दोनी आमी वाचतले आनी आमचे फाटल्यान तुमी म्हणचें आदल्या घडणुकांचो आनीक उगडास करूं नाका पुर्विल्ल्या काळाच्यो घडण्यो मनांत हाडूं नाकात पळयात एक नवें कर्तूब हांव करूंक वेता तें घडून येता दिसना तुमकां होय अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां Wherever you are, repeat this word of God. आनी खंय तुमी आसात हें उतर भयणीच्या फाटल्यान म्हणचें He is doing a new thing. एक नवी वस्त करता He's removing guilt feeling from your heart. आनी आपुणूच गुन्यांवकारी म्हूण ही बोगणां देव कुशीन काडटा The pain of abortion, आनी दूख जेन्ना तुवें गर्भपात केलो the pain of divorce, आनी डिवोर्स तुवें दिलो ती दूख तुका the आसा pain of separation, आनी तूं सेपरात जाली गोवा भायल येतावन ती दूख the काडटा pain of the death of your beloved one. आनी तुज्या मोगाचो मनीस कोण मेला ताची ती दूख तुका देव सुटका दिता He is doing something new. आनी तो कितें तरी नवें करता He is your Lord, आनी तो तुमचो सोमी your husband, तुजो घोव your maker, तुजो रोचनार your creator, तुजो रोचनार your protector, तुजो your सांबाळनार provider, तुजो दिनार your defender. आनी तुजो तुका तो सांबाळटा He is your savior, तो तुजो सोडवणदार your healer. तुजो पेकोवणदार
He is telling you, आणि तो तुका सांगता do not remember the former things आदल्यो जाल्ल्यो वस्तूंक परत परत उगडास हाडी नाका or consider the things of old. आणि आदल्यो वस्तू तुझ्या मनान हाडी नाका I am about to do a new thing. आता हांव एक नवी वस्त करता Now it springs forth. आणि आतांच ती घडोन येता Do you not perceive it? तुका ते कळना भोगोना I will make a way in the wilderness आणि ओरोण्यांत हांव एक वाट सुरू नवी करता and rivers in the desert. आणि ओरोण्यांत उदक काडून Do you know that? तुम्ही जाणात I can make a way in the wilderness. म्हज्यानी ओरोण्यांत एक वाट करूंक जाता म्हूण Are you jobless? आणि तुका काम ना I can give you a job. आणि म्हज्यान तुका एक काम Are दिवंक you जाता childless? तुका भुरगें ना I can give you a child. आणि भुरगें म्हज्यानी तुका दिवंक Are you जाता homeless? आणि तुका घर I दार ना can give you a home. म्हाका पदवी आसा तुका घर दार Are you दिवंक hopeless? आणि तुका भरोसो ना I can give you hope आणि म्हज्यानी तुका भरोसो दिवंक जाता because I live inside you, कित्याक हांव तुजे भितर जियेता not outside. भायल्यान न्हय I live inside you तुजे भितर हांव जियेता as your best friend, तुजो खरो इश्ट कसो as your God. तो तुजो देव And I'm here to do great things. आणि हांव व्हडत्यो वस्तू तुज्या जिवितान करूंक हांगा आसा Who is in your inside? तुजे भितर कोण आसा Kindly stand, look at your dad, look at your mom, look at your children, and smile at them and ask them this important thing. Who is inside you? And It's not the evil one, it's your God. आणि तुका तुजे बायलेचेर घोवाचेर भुरग्यांचेर नदर मार आणि विचार कोण तुजे भितर आसा And he's देवचार telling न्हय पूण देव He's telling you to forget the former things. आणि आदल्यो जाल्ल्यो सगल्यो वस्तू तो तुका सांगता विसर I am the God of present day. आणि हांव जावन आसा आतांचो ह्या I am काळाचो the देव great I am. आणि हांव जाणा तो व्हडतो हांव I देव am the जावन Lord आसा who makes a way in the wilderness. आणि हांव जावन आसा जो कोण ओरोण्यांत रस्तो I करता am a God who makes rivers in the desert. आणि हांव जावन आसा तो देव ओरोण्यांत तुका उदक And I am काडून not दितलो outside of you. आणि तुजे भायर हांव ना I'm inside you. हांव तुजे भितर आसा Let's kindly stand, clap your hands, sing, dance, jump, shout, scream. Look at everyone and declare there is someone who is inside me. आणि हे गायन आमी करूया उडयो मारून नाचून एकामेकाक सांगून कोण म्हजे भितर आसा तो And we are going to pray for Father Joseph. आणि ह्या वेळार पाद्री आमच्या फादर जोसेफा पासत तुमी मागतले And we are going to have an important session now. आणि गरजेची शिकवण आमकां आसतली Let's sing together. कोण तुझे भितर Gesù moje vitor, अरे कोण तुझे भितर Jesus moje vitor. कोण तुझे भितर Jesus moje vitor. अरे कोण तुझे भितर Jesus moje vitor. Gesù moje vitor, canta moje baila, cirit moje bodala. जेजू माझे भितर Canta moje baila, moje diri bodala. जेजू Moje vitor, canta Smile, clap your hands, shout to the Lord and declare. Gesù moje vitor, canta moje baila, moje diri bodala. सिगरेट तुका जाय जेजू म्हाका जाय सोरो तुका जाय Gesù moje zaय, ड्रग्स तुका जाय Gesù moje zaय. गॅमलिंग तुका जाय Gesù moje zaय. Gesù moje vitor, canta moje baila, moje diri bodala. Gesù moje vitor, canta moje baila, moje diri bodala. Gesù moje vitor, canta moje baila, moje diri bodala. Gesù moje vitor, canta moje baila, moje diri bodala. Pozor pan tuka zaय ना जेजू म्हाका जाय त्याच्यो खोबरो तुका जाय ना जेजू म्हाका जाय गाडयो मारूंक जाय ना जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजे Vitor, canta moje baila, moje diri bodala. Gesù moje vitor, canta moje baila, moje diri bodala. La 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 la. La la la. We sing in gift of tongues. La 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 la. La 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 la. Lord, we love you, we praise you. La la. तेरे अंदर यीशु मेरे अंदर, कौन तेरे अंदर यीशु मेरे अंदर. कौन तेरे अंदर यीशु मेरे अंदर. कौन तेरे अंदर यीशु मेरे अंदर.
जीवन बदल गया यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर मेरा जीवन बदल गया यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर मेरा जीवन बदल गया यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर मेरा जीवन बदल गया Somebody who is bedridden, you are using crutches, you have pain on the hip joints, some years back you met with accident, God is healing you. Leave that crutches away and dance with us. आणि कोणी तरी दुयेंत आसा आनीक खाटीचेर आसा पूण मुलां उजार कोत्ता चलोंक जायना जायते वर्सां फाटीं एक्सिडेंट जाल्लो आनी त्या पासत अशें जालां की बेंडाक तुज्या जायती पेंगटाक तुज्या जायती दूख आसा आनी ह्या वेळार देव म्हणटा ती मुलां सोड आनी ह्या गायना वरवीं देवाक नाचोंक तयार कर देव तुका कुरपा बोड दिता ती मुलां भायर उडोवंक आनी तुज्या पांयाक घोटाय बोड देव फावो करता So the one who is inside is telling you, get up, walk and dance for the Lord. आनी तुजे भितर जो कोण आसा तो जावन आसा जेजू तुका सांगता उठ मुलां सोड आनी शोकतेन देवा मुखार नाच. So if you find somebody is bedridden, they are sick, they are unable to walk, children, go to them, ask them singing and dancing. कोण तेरे अंदर आनी जरी तर कोणूय फाटीर आसा चलोवंक जायना भुरगीं बाळां आसात सांगा ती फॅमिलीचे वांगडे ताचे बकूल एक वचात आनी विचारात तुजे भितर कोण आसा go to them and tell them, आनी ताका सांगा तेचे बगलेक वचोन get up in Jesus name. जेजूच्या नांवान उबो राव We clap your hands. आनी ताळयो मारून गायन करतले अनेक फावटी. कोण तुझे भितर जेजू माझे भितर मोठ्यान कोण तुझे भितर जेजू माझे भितर अरे कोण तुझे भितर जेजू माझे भितर सालात कोण तुझे भितर जेसू मोजे बीतो जेजू माझे भितर काम करता माझे माया माझे जीवन बदलला जेजू माझे भितर काम करता माझे माया माझे जीवन बदलला जेजू माझे भितर काम करता माझे माया माझे जीवन बदलला जेजू माझे भितर काम करता माझे माया माझे जीवन बदलला. Let's pray for Father Joseph and let's pray for this session where the Lord is going to deliver us. आनी हे आमचे पाद्री पासत फादर जोसेफा पासत मागुया आनी की देवाचें उतर तुमी आयकतल्यात आनी देव आमकां सुटका दितलो. Let's praise and worship the Lord so that the mighty outpouring of the Holy Spirit may come upon Father Joseph. आनी ह्या वेळार आर्गाबाकांनी देवाक दिवया आनीक व्हडतें अभिषेक पाद्रीचेर आमच्या देवान येवंक आनी देवाचें उतर शक्तीन आमी आयकूंक. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we love you, we praise you, we worship you, we adore you. Lord, we give you all glory and honor. Lord, we give you all worship and adoration. Lord, we give you all victory, power and dominion. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुझे बोलते नाव सोडल्या तोंडान म्हज्या जेजू जेजू बिंबा सोगल्या वेळार म्हज्या तोंडान जेजू जेजू. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 My good morning, good afternoon, good evening, my dear brothers and sisters. देव बरो दीस दिवं देव बरी दोनपार दिवन देव बरो सांस दिवं म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो. We are in the presence of our blessed sacrament, our Lord Jesus. आनी पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी हाजीर आसा. Last 2 days, the Lord was pouring out His mighty blessings upon thousands of people. आनी फाटीं 2 दीस जाले हजारांनी लोकांचेर देव बेसांवां ओतून हाडटालो. I was receiving so many testimonies of healing
through the email and also through the WhatsApp number that was provided for you. आणि जो वॉट्सॅपाचो नंबर दिल्लो आनी ईमेल एड्रेस तुमकां आमी दिल्लें ताचे वरवीं जायत्यो संदेश्यो आनी गोवायकी पाद्रीक आयल्यो. Let us thank the Lord for the mighty blessings the Lord is giving. आनी देव आमकां दिता त्या सगल्या व्हडत्या बेसांवा पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. It is a clear sign that the Lord is working through this live streaming powerfully. आनी एक व्हडती खुणा जावन आसा ह्या लायव्ह स्ट्रिमींग वयल्यान देव व्हडतेन शक्तेन कामां करता. The first day of the Konkani retreat was watched by more than 100,000 people. आनी सुमार पयल्या दिसाक रेतीराच्या 1,00,000 सुमार लोक हो रेतीर पळोवन आसलो. And every day thousands of people are participating in this. आनी ह्या दिसांनी हजारांनी लोक रेतीरान भाग घेता. That's a clear sign the Lord is attracting thousands of people. आनी हाचो अर्थ जावन आसा एक खुणा देवाची की देव जायत्या लोकांक बेसांवांनी भरता. Jesus said, जेजून म्हटलें no one can come to me unless and until they are attracted by my Father. कोणाच्यानूच म्हजे सरशी येवंक जायना जरी तर सोर्गींचो बाप तांकां म्हजेशी ओडून हाडिना जाल्यार. You are attracted by the Father आनी तुमकां देवान आपोवन ओडून हाडल्यांत because He loves you. कित्याक तो तुमचो मोग करता. Right now, the Lord is healing somebody who has got pain on your one side of your face, and especially in the right side, there was pain and numbness, and the Lord is healing you right now. कोणाक तरी तुज्या उजवे वाटेन तुज्या तोंडाच्या तुज्या पोल्यांचेर पोल्यांचेर जायना दूख आसली मूय येताले सो देव तुका हात लायता ह्याच घोडेक. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, my dear brothers and sisters, today, as we listen to the Word of God, let us take one Bible passage that is Sirach 27, verse 3. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता सिराकाच्या बुकान 27व्या वेसवरान 3री वोड आमी वाचतले. We read like this, अशे भाशेन आमी वाचता 27:3. आनी 27वी वोड 27वा वेसवर 3री वोड. If a person is not steadfast in the fear of the Lord, his house will be quickly overthrown. सर्वेस्पराची भक्ती जोत्मायेन कोरिना ताचें गोर सोकला उडयतले. If a person is not steadfast in the fear of the Lord, his house will be quickly overthrown. सर्वेस्पराची भक्ती जोत्मायेन कोरिना ताचें गोर सोकला उडयतले. My dear brothers and sisters, if a person doesn't have love of God, if a family doesn't have family prayer, personal prayer, and coming together to pray, that house will be quickly overthrown. आनी प्रितीच्यानो जरी तर एक गोराबो मोगान जियेना मागणें करूंक एकठांय जायना जाल्यार ताचें गोर बेगीनूच तुटोन मोडोन पडटलें. Praise the Lord. Praise the Lord. How do we know whether we are in danger as one family or are we safe right now? आनी कशे भाशेन आमकां कळोन येता जरी तर आमी खंयच्याय एक फामील कशी खंयच्याय मारेकार परिस्थितीन आसां वो आमी देवाच्या हाजीरपणान आसां. How do we know that we are spiritually strong or not? आनी कशे भाशेन आमकां कळटा की आमी आत्मीक वाडावडीन घोट आसां वो ना. There are some symptoms for the spiritual growth. आनी आत्मीक वडावडी पासत थोड्यो खुणा आसात. If you are spiritually strong, जरी तर तूं आत्मीक गोटायेन घोट आसाय it will be manifested in your behavior. आनी तुज्या वागणुकेचेर तें दाखयतलें. If you are not, आनी जरी तर तूं ना that also will be evident. आनी तेवूय तुज्या वागणुकेचेर दिश्टी पडटलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So the first sign पयली खुणा to know whether you are spiritually strong, आनी आत्मीक रितीन तूं घोट आसाय म्हूण कळटा or if you are not spiritually strong, you can easily come to know. आनी जर तूं आत्मीक रितीन घोट नाय जाल्यारूय कळोन येता. And the first sign is this: पयली खुणा ही जावन आसा lack of spiritual appetite. आनी आत्मीक वस्तूंची रूच म्हणटा तुका ना. Lack of spiritual appetite. आत्मीक वस्तूंची रूच ओड तुका ना. Some people, there is no interest for spiritual activities. आनी जायत्या लोकांक आत्मीक वस्तू म्हणटात त्यो नाकात. Anything connected to Bible, they don't want to read. आनी पवित्र पुस्तकांतलें
कितेंय म्हणटा तें तांकां वाचूंक मन लागना. Evening prayer, that is the time they are too busy. आणि मागण्यांच्या वेळार पासून ती त्या वेळार सारकी चड गुस्त बिझी असतात. Anything to listen about word of God or preaching, they are not interested. आणि कितेंय देवाचें उतर आयकूंक प्रिचिंग शिकोवण आयकूंक तांकां नाका. That means the anointing is gone. आणि हाचो अर्थ जावन आसा तांचे भितर अभिषेक ना. Let us read Revelation chapter 2 verse 4. आणि प्रकाशनेच्या बुकांत दुसऱ्या वेस्वरांत 4 वडेन आमी वाचतले. Revelation chapter 2 verse 4. प्रकाशनेच्या बुकांत दुसऱ्या वेस्वरांत 4 वडेन आमी वाचतले. Chapter 2 verse 4. दुसऱ्या वेस्वरांत 4 वडेन आमी वाचतले. We read like this. अशे भशेन आमी वाचता. But I have this against you, my dear brothers and sisters. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतलोय तसो आतां करिनाय. That you have abandoned the love you had at first. आणि पयलो मोग आसलो ते भाशेन आतां ना देव म्हणटा. I'm sure majority of the people who are watching right now, attending this retreat, you have attended one or the other retreats somewhere in the life, in your life. आणि पाद्री म्हणटा जायत्या जाणांक तुम्ही चडशा लोकांनी तुम्ही एक वा दोन खुंय तरी तुमच्या जिवितांत रेतीर केल्यात. Most of you must have attended retreats in Divine Porta. आणि चडशा जाणांनी तुम्ही डिवाइन पोटा हांगा रेतीर केल्यात. And you all have attended retreats sometime in your life. आणि तुमच्या जिवितांत केन्नाय तरी तुम्ही रेतीर केल्यात. Remember, how was that retreat? आणि उगडास दर्या कशे भाशेन तो रेतीर जाल्लो. What did you feel after the retreat? आणि रेतीर जाल्या उपरांत तुका कितें भोगलें. After the retreat, you were full of joy. आणि रेतीर जाल्या उपरांत सारको खुशाल भरीत तूं आसलो. You wanted to lead a holy life. आणि एक पवित्र जिवीत जिवंक तूं आशेतालो. You started your prayer life. आणि मागणेचें जिवीत तुवें सुरू केल्लें. And every day you made sure to have family prayer. आणि दिसा दिसपटी तूं मागण्या फॅमिलीच्या मागण्यांत जी You येतालो. used to kneel down and lift up your hands and pray. दिमी घालून हात वयर काढून मागणें करतालो. Holy Rosary, Divine Mercy and all the other prayers. आणि डिवाइन मर्सीचे मागणें पवित्र तेर्स तूं करतालोय. And you used to read Bible every day. आणि पवित्र पुस्तक दिसा दिसपटी वाचतालोय. And you used to underline the word of God that touches your heart. आणि तुझ्या काळजाक तोपता तें देवाचें उतर तूं मार्कात You used करतालोय. to write down the word of God that touches your heart. आणि काळजाक तोपता तें उतर तूं बरोवन दवरतालोय. But now what happened? पूण आतां कितें जालें? Now the Lord says, आतां सोमी म्हणटा you have abandoned the love you had at first. तो पयलो आसलो तो मोग तुजे भितर आतां ना. Now you don't feel like praying. आतां तुका मन ना मागणें करूंक. Now you don't feel like kneeling down. आणि दिमी घालूंक आवडना. Now there is no family prayer. मागणे फॅमिलीचे मागणे म्हणटा तें ना. Prayer has become routine. आणि मागणे म्हणटा तें कांयच न्हय Mechanical. कशें जालां बेश्टेंच चालतें And जालां. it is not more interesting. आणि इंट्रस्ट तुका ना मागण्यांत. And earlier when you used to pray sincerely with lots of love and devotion. आणि पयलो तूं मागणें करता आसतना काळजाचे कोलायेंतान मोगान तूं मागणें करतालो. Now we pray only for the sake of praying. आणि आतां तूं मागणें करता फकत बेश्टेंच करूंक जाय म्हूण. The Lord says, सोमी म्हणटा I have this against you, हे तुजेर म्हाका विरोध आसा. that you have abandoned the love you had at first. म्हजेर मोग आसलो तो पयलो आतां तो ना. You have abandoned the love you had at first. आणि तो मोग तुवें म्हजे सरशिलो सोडून दिला. You were not like this. असो तूं आसूंक नाय. What happened to you? कितें जालें तुका? The initial love is gone. आणि पयलींचो मोग गेलो. That is what we call spiritual appetite is gone. आणि हाका आमी म्हणटा की आत्मीक रूच पयस सरल्या. And that is a clear sign the anointing is gone. आणि जावन आसा कुणा की अभिषेक खबर जाला My माकणी dear ना. brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो. and this is the first symptom that we have lost the anointing. आणि जावन आसा पयली कुणा आमची माकणी आमचे तावन नाच जाल्या. And when you had a God experience some years ago, आणि जायती वर्सां जेन्ना तुका देवाचो अणभव आसलो, you went to all your enemies and forgave them, asked forgiveness from them. आणि सगल्या तुज्या दुस्माना सरशी तूं वचोन तांचे बोगसणे मागले तांकां बक्षिली. You never used to get angry. आणि तांचेर तूं केन्ना रागार You जावंक were ना. able to control yourself. आणि तुकाच तूं ताब्यान घेवंक जातालें You तुज्या. forgave all your enemies. सगल्या तुज्या दुस्मानांक तुवें बक्षिली. You reconciled with everyone. आणि तांचे सवें तुवें संधान केलो, Your शांती family केली. members were happy with you. आणि तुझे फॅमिलीचे वांगडे तुझे खुशाल You असले. gave up all your addictions, आणि सगळे वाईट सुये तुवें सोडून all दिले. your wrong things, आणि वाईट सगळे सोडून दिले. and he spent a lot of time in front of God. आणि देवाचे मुखार
मुखार जाय तो वेळ तूं सारतालोय. Now the Lord is saying, आतां सोमी म्हणटा what happened to you now? कितें जालें तुका आतां? Why are you getting angry very fast आनी now? आनी बेगीनूच रोकडोच तूं कित्याक रागार जाताय Getting irritated, आनी तिडोक तुका येता getting disturbed now. आनी सगलो घुस्पावता It is too difficult for you to forgive anyone now. आनी जायते त्रासांचे जाता तुका भोगसूंक दुसऱ्यांक You keep everyone distant away from you. आनी तुजे तावन सगल्यांक तूं पयस दवरता You are keeping anger against many people. आनी जायते जाणांचेर तूं राग घेवन आसा You are not even talking to your own family members. आनी तुज्या फॅमिलीच्या वांगड्या सोबें तूं उलोय नाय देखून Your family members consider you as a burden. आनी तुज्या फॅमिलीचे वांगडी तुका एक तूं बार कसो म्हूण It सोजमताय was not like this. अशें आसूंक ना पयलें What happened to you? आतां कितें जालें What happened to you, my dear children? आनी म्हज्या भुरग्यांनो आतां कितें जालें The Lord तुमचे सोबें says, सोमी म्हणटा Therefore, the Lord is asking you, ते पासत सोमी तुमचे लागीं मागता I have this against you. आनी हे विरुद्ध म्हजे You have abandoned the love you had at first. आनी पयलो मोग आसलो तो तुवें सोडून दिला You were not like this. असो तूं आसूंक नाय What happened to you? कितें जालें तुका Where is your initial love? आनी पयलींचो मोग तुजो खंय गेलो काय After your God experience, आनी देवाचो अणभव you घेतल्या used to उपरांत kneel down and lift up your hands and pray. तूं दिमी घालून हात वयर काडून मागणें करतालो You used to pray with tears. आनी दुखां घडोवन तूं मागणें करतालो Now no more tears. आतां आनीक दुखां येना You don't feel like praying. आनी मागणें करूंक दिसना You can't even kneel down. आनी दिमी पासून घालूंक मन जायना You don't even lift up your hands. आनी तुजे हात पासून वयर येना The Lord says, सोमी म्हणटा your anointing is gone down. तुजे अभिषेक माकणी सोकला देवल्या Some years ago, जायती वर्सां when पयलीं you had a God experience, जेन्ना देवाचो अणभव तुका आसलो you got the gift of tongue. देवा जिबेचें देणें तुका मेळ्ळें You used to pray in tongues. आनी जिबेच्या देण्यान तूं You मागणें used to करतालो lift up your hands and pray in tongues for hours. तुजे हात वयर काडून जिबेच्या देण्यांनी वरांच्या वरां मागणें करतालो Never felt boring. आनी केन्नाच उपगण तुका येवंक Never ना tired. आनी खासार म्हणटा तूं But जावंक ना now what happens? पूण आतां कितें जालें Now you don't feel like praying in tongues. आतां जिबेच्या देण्यांनी मागणें करूंक मन ना The gift of tongue is not fluent anymore. आनी जिबेचें देणें परत परत येना बरे भाशेन And you don't feel like praying in tongues. आनी जिबेच्या देण्यांनी मागणें करूंक मन तुका The येना Lord says, आनी सोमी म्हणटा you have lost the anointing. तुजी अभिषेक तूं सांडून गेलाय Some years ago, जायती वर्सां when you पयलीं had a God experience, जेन्ना देवाचो अणभव you आसलो were able to hear the voice of God. तुका देवाचो आवाज थाडो आयकूंक येतालो You listened to the voice of God. आनी तुवें देवाचो थाडो आयकलो You always made sure to listen to the voice and do accordingly. आनी सदांच देवाचो थाडो आयकोन देवाचे येवजणे प्रमाणे तूं करूंक आशेतालो But now God is no more talking to you. पूण आतां देव आनीक तुजे लागीं उलोयना What happened to you? कितें जालें The Lord says, सोमी म्हणटा I have you forgotten the love you had at first. आनी तूं पयलो आसलो तो मोग तूं तुजे तावन पयस गेला You have forgotten the love you had at first. आनी पयलो मोग आसलो तो तूं आतां विसरलाय Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Praise you, Father. Argan Bapa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो after your God experience some years ago, आनी देवाचो अणभव तुवें घेतल्या उपरांत जायते वर्सां फाटीं you used to feel compassion for everyone. आनी दुसऱ्या सोवें तुका काकलूत You दिसताली used to forgive everyone. सगळे सोवें बक्षितालोय You used to help people, आनी दुसऱ्यांक तूं आदार दितालोय help the poor people. गरिबांक तूं आदार But दितालोय now what happened to you? पूण आतां कितें जालें Something is blocking you right now. कितेंय तरी आंगा आडकोड हाडटा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Therefore, my dear brothers and ते sisters, पासत प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो let us examine our conscience and see. आनी आमचे कुस्येंसाची तपासणी करून पळोवया Have you lost the anointing? आनी तुजे भितर ती मागणी आसा Have काय you lost the anointing? पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आसा काय Then, if you think so, जरी तर ना जाल्यार then it is time for you to regain the lost anointing. आनी आतां वेळ जावन आसा ती मागणी परत येवकार स्वीकार The करची Lord is ready to give you back all what you have lost. आनी कितें सांडलां तितलें सोमी दिवंक तुका तयार आसा He is ready to take you back. आनी तो तुका वेंगोवंक परत तयार He आसा will give you back everything what you have lost. आनी सगळें सांडलां तें तो तुका परत दितलो When the prodigal son came back, आनी जेन्ना वेचीक पूत परत आयलो we read in the word of God, आनी देवाच्या उतरान आमी वाचता
आसता Father saw him from far. आणि बापायन ताका पयस तावन पडयलो Gospel of Luke chapter 15 आणि लुकाच्या वांजलान 15व्या स्वरान verse 20. आणि 20वे वडीन The prodigal son was in the pigsty आणि वेचीक पूत थंय दुकरांचे गोळयेन आसलो and he got up from the pigsty. आणि दुकरांचे गोळयेन तावन तो उठलो He set off and went to his father, but while he was still far off, his father saw him and was filled with compassion. He ran and put his arms around him and kissed him. 20वी वड आमी वाचूया आणि उठून तो आपल्या बापाशी गेलो पयसूच आसतना ताच्या बापान ताका देखलो आणि ताचे काडीस चुचुरेन आणि धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आणि ताचे उमे घेत रावलो. This is one sentence. एकूच सेंटेन्स उतर जावन ओड जावन If you आसा can read this sentence, read it. आणि जरी तर ही ओड वाचूंक जाता वाचा There is something special here. आणि हांगा कितें तरी खेरीत आसा The first sentence is from the prodigal son. आणि पयली ओड प्रॉडिगल वेचीक पुता सोवे The first sentence says what the prodigal son did. आणि पयली ओड सांगता वेचीक पुतान कितें केलें The second sentence says what God did, आणि दुसरी ओड सांगता देवान कितें केलें what the father did. बापायन कितें केलें Let us read what the prodigal son did. आणि वेचीक पुतान केलें कितें केलें तें वाचूया He went to his father. आणि उठून तो आपल्या बापायशी गेलो Only one sentence. एकूच ओड ही जावन He आसा went to his father. उठून तो आपल्या बापायशी गेलो Now let us see what the father did. आणि आमी पळोवया बापायन कितें केलें What while he was still far off, पयसूच आसतना what did his father do? बापायन कितें केलें His father saw him, ताच्या बापायन ताका saw him, देखलो and was filled with compassion, आणि ताचे बापायचे काळीज चुरचुरलें ran to him, आणि धांवून धांवून वचून put his arms around him, आणि ताचे ताका वेंग मारली and kissed him. आणि ताचे उमे घेतले See, there are 5 actions from the father. आणि 5 कारणां बापायन केली Only one action from the son. एकूच काम पुतान केलें A repenting son. आणि ज्या पुतान आपल्या पातकाची He दूख धरली came back. आणि जो परत आयलो His to father. आणि परत आयलो बापायशी But what was the father's reaction? आणि बापायन कितें केलें 5 kinds of reaction. आणि 5 बापाची कामां दिश्टी He पडटात saw him. बापान ताका पडयलो He saw him. बापान ताका पडयलो Father saw him. बापायन ताका पडयलो Father saw how dirty he is. आणि बापायन ताका पडयलो कितलो बुरसो म्हजो पूत How आसा much he is suffering. आणि कितलो तो कश्टवला How bad he is. आणि कितलो तो वायटान परिस्थिती He आसा saw him. He is coming from the pigsty. आणि ताणे पडयलो दुकरांचे गोडेन तान तो परत Father आयला saw him. बापायन ताका पडयलो My dear brothers and sisters, प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो God sees you. देव तुका पडयता Are you ready to come back? आणि तू तयार आसाय परत Are येवंक you ready to give up your bad habits? आणि वाईट सवयो सोडून दिवंक तयार Are आसाय you ready to give up your wrong relationship? वाईट संबंध सोडून दिवंक तयार आसाय काय Are you ready to give up everything that is evil? आणि सगळे वाईट आसा तितलेय सोडून दिवंक तयार आसाय Are you ready to give up anything that is evil आणि सगळे जे कितें सैतानाचें तू सोडून दिवंक तयार and then आसाय come back to Jesus? आणि जेजूस हांवें परत येवंक तयार And the आसाय word of God says, आणि देवाचें उतर सांगता the Father sees you. बापूय तुका पडयता He saw him. आणि बापायन ताका He पडयलो sees you. आणि बापूय तुका He पडयता knows how much you suffer. आणि तो जाणा तू कितलो कश्टवता He knows how dirty your dress is. तो जाणा तुजें आंगोस कितलें मेळ्ळें जाला He knows that you are coming from the pigsty. आणि तो जाणा तू दुकराचे गळयेन थावन He परत आयला knows that you are crying. आणि तो जाणा तू रडटाय He knows that your whole family is suffering. आणि तो जाणा तुजो आख्खो घराबो He knows रडटा that you are sick. आणि तो जाणा तू दुयेंत आसाय He knows that you are having financial आणि problem. तो जाणा तुका पयशांची अडचण He आसा can see you. ताच्यानी तुका पळोवंक He जाता can see you. बाप तुका पडयता ह्या He वेळार sees you. आणि तो तुका पडयता And what his reaction? आणि ताची तो कितें करता The काय second sentence. दुसरी वस्त He was filled with compassion. आणि ताचे काळीज चुरचुरता My dear brothers and sisters, प्रितीच्या भावनो आणि by भयणीनो
न्हू looking at you, आनी तुका पळोवन the Lord is filled with compassion, स्वर्गीच्या बापाचे काळीज not चुटचुटता anger. आनी राग येना He's not angry with you. आनी तो तुजे रागार जायना He cannot hate you. आनी तो तुजे द्वेष He करूंक will never जायना forget you. आनी तो तुका केन्नाच He विसरचो ना cannot abandon आनी you. तुका केन्नाच सांडचो ना He is full of compassion for आनी you. आनी सगलो खाकलुतीन बोललो He तुजे is सोर्शेन full of compassion for you, my आनी dear ताच्या brothers and काळीज sisters. खाकलुतीन बोलला तुजे सोर्शेन His compassion is shown to you. आनी ताची काकलूत तुजे सवेन दिसती Don't पडटा worry. भिये नाका Those who are crying, तुजी कोण रडटात wipe away your tears. तुजी दुखां पूस Those who are tensed, आनी चिंतनानी don't आसात be tensed. चिंतना करी Our नाका God is with you. आमचो देव He तुजे will सवे never आसा forget you. तो तुका केन्नाच विसरचो Even ना your mother may forget you. तुजी आवय गोडे विसरत They will think of aborting you. आनी ती तुका गोरपार करूंक They may सोदीत think of leaving you. आनी तुका सोडून दिवंक सोडीत But God सोदीत. says, पूण देव म्हणटा even your mother may forget you. तुजी आवय पासून विसरत Father may जाल्यार forget you. बापूय विसरत But जाल्यार I will not forget हांव you. केन्नाच विसरचो ना Therefore, he is filled with compassion. आनी त्या पासत काकलुतीन तो भरता And the third one, आनी तिसरें he ran to you. आनी धांवून तो ताचे सरशी He येता will run to you. तो धांवून तुजे सरशी येतलो Wherever you are. खंय तूं आसूं You may be in Dubai. दुबय आसूं You may be in America. अमेरिका You may be आसूं in UK. यूके आसूं Goa. गोवा आसूं Mangalore. मंगलोर Any आसूं part of the world. खंयच्याय संवसाराच्या The Lord कोणशाक says, सोमी I म्हणटा will run to you. हांव धांवून तुजे सरशी I will come येतलो running to हांव you. धांवून तुजे सरशी येतलो My dear brothers and sisters, प्रीतीच्या भावांनो आनी yesterday भयणींनो and day before yesterday, कालच्या आनी पोचच्या दिसा thousands of people who are attending this retreat. हजारांनी रेतीर कोत्ताले हांव And I was getting messages, testimonies of testimonies. गोवायकी आनी संदेश पाद्रीक येताले The Lord is blessing some people in Italy. आनी Some people in Italy. इटलीच्या देशांत Some सोम्याक people were in Dubai. आनी थोडी दुबय Some people in आसली America. अमेरिकाक थोडी Some people आसली in Goa. गोंयांत थोडी Some आसली people in Australia. ऑस्ट्रेलियाक आसली And every a part of the world. सगळ्या संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी Lord is busy running to everyone and is touching everyone and is healing. आनी देव जायतो बिझी आसा हांगा थंय धांवता धांवता आनी हात लायता सगळ्यांक Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's all pray together. Hallelujah. हालेलुया सगळे सांगतात Thank you, मागूया Jesus. थँक यू Praise जीसस to Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The biggest thing the Lord was doing these days was conversion. आणि वरती वस्त देव या दिसांनी करतालो तो म्हणटा ती बदलावण Some people were sending the emails. आणि ईमेल थोडी मनशां धाडटाली Father, my husband never used to pray. आणि फादर म्हजो घोव केन्नाच मागणें The करिनासलो first day of the retreat, he was not interested. आणि पयल्या दिसाक ताका मन नासलें But I रेतीराचें prayed continuously. पूण हांव मागणें करीत रावली But फादर yesterday, the whole 3 hour and even evening English section, English retreat also he attended, Father. पूण कालच्या दिसाक ताणें आखो 3 वरां रेतीर केलो आनी मागीर इंग्लिशांतलें मागणें केलें Some parents are crying and sending messages saying their children are attending every day for the live streaming that is taking place in English. आनी जायती आवय बापूय रडोन संदेश धाडटालीं की भुरगीं इंग्लिशान जाता ते दर एका दिसाक मागणें कोत्तात म्हूण Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My dear brothers and sisters, प्रीतीच्या भावांनो आनी भयणींनो our God is powerful. आमचो देव He पोटवेदार loves जावन you आसा specially. आनी तो तुजे He is consoling you. तो तुजो मोग करता आनी तुका बुजवण दिता Praise the Lord. Praise the Lord. And therefore, And- the first reaction, if you are ready to come back, the first reaction from God is this. आनी तूं तर देवा सोवें परत येवंक तयार आसाय पयली वस्त देव करता He sees you. तो तुका पळयता He can see you. ताच्यानी तुका पळोवंक जाता He sees you. आनी तो तुका पळयता And then he is filled with compassion for you. आनी ताचें काळीज चुरचुरता तुजे सोवें And he comes running to you. आनी तुजे सोवें धांवून धांवून तो He is येता coming running to you, my dear brothers and sisters. धांवून धांवून तुजे सरशीं तो येता प्रितीच्यानो And he sees you. He is filled with compassion. तो तुका पळयता And he is running to you. चुरचुऱ्यान भरता आनी तुजे सोवें धांवून And येता the fourth one, आनी चवथें he is putting his arms around you. आनी वेंग तो तुका मारता He is embracing you. आनी तो तुका वेंग मारता Remember what is the speciality of this embrace? आनी वेंग मारप म्हळ्यार हाचें खेरीत भाशेन कितें तें जाणा जायात This boy is coming from the pigsty. आनी हो दुकरांचे कोडेन थावन आयलो He is coming straight from the pigsty. आनी दुकरांचे कोडीन थावन तो आयलो So
whole body smelling. आणि सगळं दुकरांक येता He तो has वाजता not येतालो washed his clothes. आणि ताचो रोग He आगोस has ताणे धुवंक not ना taken bath. आणि ताणे उदक तो न्हावंक ना He has not done his haircut and shaving. आणि केस कातरूंक ना आणि दाढी पासून काढूंक He ना is looking so bad and dirty. आणि जाय तो वाईट बुरसो तो दिसता पडून But father is not worried. पूण बापायक ते पडलेले ना Father did not ask him, आणि बापायन ताका विचारूंक ना "Hey man, go and shave yourself and clean yourself and then come and then I will come and embrace you." आणि म्हणोंक ना पुता चल वच न्हावून यो आणि हाड काढून यो आणि मागीर हांव तुका वेंग मारता All the servants were standing around and watching this. आणि सगळे सिरविदोर थंय असले आणि हे पळयताले They were all closing their nose आणि ते सगळे नाकाक धरून असले because of the smell of the sun. आणि पुताक येता तो नाका जालो But वास look at the father. पूण बापूय कितें करता He पळय did not close his nose. पूण ताणे आपले नाक बंद करूंक He ना was not ashamed. पूण ताका लॉस दिसोंक ना He did not see or look at any protocol. आणि कित्याचेरूच ताणे नदर मारूंक He ना ran to his son आणि धांवून बापू पुता सोडशी गेलो in front of every other servant आणि सगळ्या सेवकां सिरविदोरा and मुखार he embraced the son आणि वचोन आपल्या पुताक ताणे वेंग मारली in front of all the other people आणि सगळ्या दुसऱ्या सेवकां समकाराक and he showed his love for his son. आणि आपल्या बापा पुता सवय असलो बापायन मोग My dear दाखयलो brothers and sisters, माझ्या प्रीतीच्या भावानो आणि don't भयणीनो worry about your sin. आणि तुमच्या पातका विशीं चिंता Are करू you नका ready to repent? आणि पातकाची दुख तोरूंक तयार आसाय Are you ready to stop? आणि बंद करूंक पातक तयार Are आसाय you ready to come back? परत बापाय सरशी येवंक तयार आसाय God is ready to embrace you. आणि देव तुका वेंग मारूंक तयार आसा God is ready to put his arms around you. आणि आपले हात विस्तारून वेंग मारूंक He देव तयार will आसा never reject you. तो तुका केन्नाच नाकारचो He ना will never abandon you. तो तुका केन्नाच सांडचो ना Come back to the Lord. आणि परत देवा सरशी येव That is his love, my dear brothers and आणि sisters. हो ताचो मोग जावन आसा प्रितीच्यानो He wants to show in front of the whole world आख्या संवसारा मुखार आपलो मोग दाखोवंक तो how सोदता much he loves you. कितलो तो तुजो मोग करता He is ready to die for you. तो तयार आसा तुजे पासत मोरूंक And he died for you, my dear brothers and आणि sisters. तो मेला तुमचे आणि आमचे He पासत died for you on Mount Calvary. आणि खालवारीच्या दोंगरार आमचे पासत तो मेलो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Therefore, that is why we Christians are so privileged to have this God. आणि त्या पासत आमकां व्हड तें बाग जावन आसा हो देव आमकां आसोंक We Christians are so privileged to find the true God. आणि आमी क्रिस्तांवाक व्हड तें बाग जावन आसा हो खरो देव आमकां मेळ्ळो The only God. हो एकूच देव जावन आसा It is our duty to go and tell everyone, आणि आमचें काम जावन आसा सगल्यांक सांगोंक to all the religions. आणि सगळे धर्मीक मनशांक Do सांगोंक you know who is the true God? तुम्ही जाणात खरो देव कोण जावन आसा Your God, the true God, is your Father in heaven. आणि तांकां सांगोंक जाय तुजो खरो देव तुजो सोर्गींचो बाप सोर्गीर God is your स्वर्गाराज्यांत. Father in heaven. देव जावन आसा तुजो बाप He सोर्गींच्या loves राज्यांत you. आणि तो तुजो मोग करता He wants to embrace you. आणि ताका जाय तुका वेंग He is मारूंक inviting you. तो तुका आमंत्रण Come दिता back to Him. परत तर ताची सरशी यो Don't waste your time in front of wrong things. आणि वाईट वस्तू सांगाताक तुजो वेळ विबाड करूं नाका And it is not only He embraced the Son. आणि ताणे फकत पुताक वेंग मारूंक The ना fifth action. आणि पांचवें काम What ताणे is the केलें fifth action? पांचवें काम ताणे कितें केलें God the Father embraced the Son and kissed Him. आणि वेंग मारून ताणे आपल्या पुताचे उमे घेतले Kissed on His face. आणि उमे ताच्या तोंडार Embraced घेतले him. आणि वेंग ताची मारली Remember, His body is not taken bath for many days. आणि उगडास दर्या ताणे उदक न्हावंक ना जायतो तेंप पासून His body is so dirty and is smelling. आणि ताची कूड सगळीच बुरशी आसा आणि वास मारता But Father is not worried at all. पूण बापायक तें पडलेलें ना He is not ashamed at all. ताची ताका लॉस दिसोंक ना He kissed him. ताणे वचोन ताचो उमाव My dear घेतलो brothers and sisters, प्रितीच्या भावांनो आणि भयणीनो looking at you, तुका पडोवन your husband said you are good for nothing. तुका पडोवन तुज्या घोवान म्हटलें तूं You कित्याक are उपकारना dirty. तूं बुरशें जावन No आसा one can love you. आणि तुजो कोणेच You मोग are करूंक शकना useless. तूं कित्याकूच उपकारना Your wife told you the same. आणि तुजे बायलेन तुका तेंच Your सांगलें parents told you the same. तुज्या आवयन बापून तेंच Your तुका सांगलें children told you the same. तुज्या भुरग्यांनी तेंच तुका सांगलें Your colleagues, your friends told you the तुज्या same. सांगात्यांनी तेंच तुका सांगलें They said you are so dirty. आणि ताणी म्हटलें तूं इतलें You are not बुरशें good looking. तूं बरें दिसोनाय Your color is not good. आणि तुजो कोर You सारको are ना not intelligent. आणि तू तुका बुद्ध You ना are a waste. आणि तू बेश्टेंच You are कित्याकूच good for उपकारना nothing. तू
कित्याकूच उपकारो ना But God says, पूण देव म्हणटा you are precious to me. तू मोलादीक म्हाका And He's kissing on your face. आणि तू तुझ्या तोंडात तुझे He उमे loves घेता you. तो तुजो मोग He is करता embracing you. तो तुका वेंग मारता That is His love. तो जावन आसा ताचो मोग My dear brothers and sisters, प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो therefore, त्या the पासो Lord is telling you, सोमी तुका सांगता come back to me. म्हजे सरशी परतून ये I will take you back. हांव तुका परत घेता Come back to me. हांव तुका परत घेता My child, I come back to me. आणि म्हज्या भुरग्या परत म्हजे सरशी I यो will take you back. आणि हांव तुका परत घेता We read like this. आमी अशें वाचता Isaiah chapter 1 verse 2. आयजायाच्या बुकान पयल्या वेसवरान दुसरी वोड We read like this. आमी अशें वाचता Hear, O heavens, आयक मळबा and listen, O earth, for the Lord has spoken. प्रितुमे खान दी कारण सर्वेस्पोर उलयता I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. हांवें भुरग्यांक पोसलीं तांकां ल्हान व्हड केली पूण ती म्हजेर खोलपोल्ली Hear, O heavens, or listen, O earth, for the Lord has spoken. I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. आयक मळबा प्रितुमे खान दी कारण सर्वेस्पोर उलयता हांवें भुरग्यांक पोसलीं तांकां ल्हान व्हड केली पूण ती म्हजेर खोलपोल्ली Verse 3. तिसरी वोड We read like this. अशें वाचता The ox knows its honor, and the donkey its master's crib, but Israel does not know. My people do not understand. बैल आपल्या दोनयांक वळखता आनी गाडवाक आपल्या दोनयांच्या कावण्यांची वळख आसा पूण इस्रायलाक कित्याचीच वळख ना म्हजी पोरजा कांयच समजना Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. We read verse 18 onwards. 18वी वोड थावन आमी We read verse 18 onwards. त्याच बुकान 18वी वोड वाचतले Wait, verse 18 onwards. 18वी वोड वाचतले We read like this. येयात उलोवन पळोवया म्हणटात सर्वेस्पोर जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी तोरी बोरफा बोरी जातोल्यात तुमी नितोड दोवी जोरी ती बिराडा सारकी If you किंची तांबडी तोरी कापसा बोरी जायतोल्यात तुमी दोवी verse 19. हांव सांगता तें आयकुनचें तुमकां खोशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Therefore, my dear brothers and sisters, त्या पासत प्रितीच्या भावना आनी भयणीनो wherever you are, खंय तुमी आसूं take a strong decision now in front of God. देवा मुखार एक खरो निश्चय निर्धार घे God, I want to start a new life, सोम्या म्हाका एक नवें जिवीत new सुरू करूंक beginning जाय from today. आनी एक नवें जिवीत I सुरू will never करता hurt you anymore. आनी केन्नाच तुका हांव दुखोवचो I ना will देवा start my prayer life. हांव म्हजें मागणेचें जिवीत My सुरू holy करतलो life. म्हजें पवित्र जिवीत I consecrate myself unto you, Lord. हांव म्हाकाच तुका भेटोवन दिता दोनया I surrender myself totally unto you. आनी म्हाकाच तुका समर्पण दिता I'm sorry, Father. आनी हांव चुकलो बापा Let's look at the blessed sacrament ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंताचेर नदर and मारूया let's sing together आनी ह्या वेळार गायन to करूया love only you, Lord. तुजोच हांव मोग I करता want to love you, Lord. आनी म्हाका जाय तुजो मोग Nothing करूंक else, Lord. आनी कितेंच ना सोम्या More than anything else in this world. आनी कित्याचीच म्हाका More गरज than ना anybody else in this world. आनी कोणाचीच म्हाका गरज ना And I want to love you, Lord. आनी म्हाका जाय तुजो मोग I करूंक want to love you, Lord. म्हाका जाय सोम्या तुजो मोग करूंक Everybody sing together, worship God. आनी ह्या वेळार गायन करून देवाक आर्गां We दिवया are going to surrender ourselves totally unto the Lord. आनी ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवन गायन करतले The Lord loves you so much. आनी ह्या वेळार देव तुजो मोग करता He जायतो cares for you. आनी ताका तुजें पडलेलें He is आसा surrendering you can surrender yourself unto Him. आनी तुज्यानी तुकाच समर्पण दिवंक जाता And everybody sing together. आनी सगळीं आमी सांगाता की And tell गायन the Lord, Lord, करतले I love you. आनी सांगुया सोम्या हांव तुजो More मोग than करता everything in this world. आनी दुसरे खंयचे वस्तू More than परस everybody in this world. आनी खंयच्याय दुसऱ्या मनशा I love परस you, Lord. हांव तुजो मोग करता I दोनया need you, Lord. आनी म्हाका तुजी गरज I आसा सोम्या want to love you, Lord. आनी म्हाका जाय More तुजो than मोग करूंक everything else in this world. दुसऱ्या वस्तू परस सोम्या दोनया Let's sing together. ह्या वेळार सांगाता गायन करूया Tuzo
sing together. तुझ्या पायात जेजू तुझे वाटे लावतो जेजू तुझे सांगाता गाय जेजू हांव फाटीचो सोना Thank you, Lord. तुझ्या पायात जेजू तुझे वाटे लावतो जेजू तुझे सांगाता गाय जेजू हांव फाटीचो सोना Let's all sing together. Let us stretch out your hand towards the blessed sacrament. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. My dear brothers and sisters, the Lord is blessing so many people right now. प्रितीच्या भावनांनी भयणीनो हेच घडयेक जायते जाणांक देव तुमकां बेसवांनी Now we बोलता are going to enter into the physical, emotional, spiritual healing adoration. आणि ह्या वेळार कुडीचे भितरल्या गायांचे आणि आत्मीक गायांचे आराधनान आमी भितर सरतले After the physical, spiritual, emotional healing adoration, we will have the Holy Eucharistic celebration. आणि हे आराधन जाल्या उपरांत आमकां पवित्र मिसाची भेट आसतली. Before we enter into the healing adoration, I would like to read out some of the testimonies we have received these yesterday and day before yesterday. आणि ह्या आराधनान भितर सरच्या आदीं पाद्री थोड्यो गवायकी कालचे भाशेन वाचले ते भाशेन वाचतलो. We were receiving so many testimonies, but won't be able to read out everything, but we will read out in a short form and whatever we got through email. आणि आमचे ईमेलांतल्यान आमकां कितें गोवायकी थोड्यो आयल्यात थोड्यो उतरांनी आमी त्यो तुमकां सांगतल्यो कित्याक सगळें वाचूंक वेळ ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
There is a testimony from Angela D'Souza. अंजला डिसुजाची गोवायकी And she says, husband and me have been attending Kongani retreat गो आनी हांव from कोंकणी Muscat, रेतीर Oman. कोंकणी रेतीर कोत्ताली मास्काट ओमानाक तावन And they were quarantined. आनी ती बंद आसली क्वारंटायन आसली कोविड-19 लागून And yesterday during the adoration, आनी कालच्या आराधनाच्या वेळार and she was praying for her sister Maria in Goa, and I was having severe spinal cord problem. आनी मारिया तिची भयण गोंया आसा तिचे पासत ती मागताली जिका फाटीच्या कोण्यान दूख आसली And it was announced that someone with spinal cord problem is healed. आनी कोणाकूय तरी हांगा संदेश दिलो फाटीच्या कोण्यान तावन कोणाकूय तरी पेकोवणी मेवता म्हूण After the retreat, when I called her, she said she is healed completely. आनी रेतीर जावन ताणें फोन मारलो आपल्या भयणीक तेन्ना भयणीन सांगलें संपूर्ण तरेन बरी जाल्या Another testimony from Maria Fernandez from Mira Road, Mumbai. आनी मीरा रोड मुंबय इंडियेक तावन मारिया फेर्नांडीस आनी गोवायकी सांगता Her name was called out yesterday, ताचें नांव काल उच्चारलें and she was feeling giddy for last some days. आनी जायत्या दिसां पासून तिका घुंवड And येताली she was feeling something is moving in her head. आनी ताचे तकलेन कितें तरी घुंवता अशें तिका दिसलें Then it was announced when it was announced, she was healed instantly, and tears started rolling down from her eyes. आनी नांव काडलें तेन्ना त्याच घडयेक तिका पिकोवणी मेवली आनी दुखां तिच्या दोळ्यांनी देंवोन आयली Another testimony, Reena Dias from Goa. आनी एक गोवायकी आसा रीना डायस म्हूण गोंयांत तावन During the live streaming, it was announced that Lord is healing someone who was of bleeding problem. आनी कोणाकूय तरी सांगलें रक्तपाताचे दुयेंसान तावन कोण बरी She जातात says she didn't get her menses for 2 months. आनी म्हयन्याचें तिका जावंक ना 2 म्हयने पासून अशें ती म्हणूंक लागली And today morning, she got healed completely, and everything has become normal. आनी आयज सकाळीं तिका पेकोवणी मेवल्या म्हूण भोगलें कित्याक सगलें सदांचे भशेन पयलीं Another भशेन जालें testimony from Nicholas from Goa. निकोलास गोंयांत तावन आनी गोवायकी धाडटा So it was announced yesterday, somebody who is suffering from lower abdomen pain, instantly he got healed. आनी कोणाक तरी पोटान सगल्या पोटान तावन दूख आसली आनी त्याच घडयेक तो बरो जाता म्हूण कोणाक हांगा तावन सांगलें Another testimony, Elena Pinto from Goa. लिना पिंटो आनी गोंयांत तावन इंडियेक टेस्ट गोवायकी दिता And she was praying for a friend who was suffering, आनी ताचे इश्ट कश्टवताले ताचे पासत मागताले not talking to her for many days. आनी ताचे लागीं जायते दीस पासून उलोय नासले And as she was attending adoration, she got the message and the problem solved. आनी आराधन करता आसतना संदेश आयलो आनी तांचे मदें एकचार जालो Her friend called her reconciled. आनी एकवट जालो आनी ताच्या इश्टीनी फोन करून ताचे लागीं उलयलें Simeho from ST Biro from Goa. सिमांव एस्तेबेरो गोंयांत तावन इंडियेक And she had a frozen shoulders and knee pain for a long time. आनी ताका तें बूज गोट जाल्लें जायतो तेंप पासून हालोंक When it जायनासलें was announced from here, she got instant healing. आनी हांगा तावन संदेश दिलो त्याच घडयेक पेकोवणी मेवली She was suffering from this for many years. जायतीं वर्सां पासून ह्या बुजान दूख She तिका is आसली healed completely. आनी सारकें बरें जालां There is संपूर्ण another तरेन. testimony from Mrs. Renee Fernandez from Mumbai, India. रेनी फेर्नांडीस मुंबय इंडियेक तावन आनी गोंयकी And on the first day during the praise and adoration, आनी पयल्या दिसाक आराधन वाकाणी जाता it तेन्ना was announced about the left leg pain is healed. आनी दावय पांयां कोणाक दूख बरी जाल्या म्हूण हांगा तावन सांगलें At that very moment, त्याच घडयेक she felt cramps in her legs, not once but twice, and she was and the pain disappeared completely. आनी ताचो पांय 2 पावटी मुयेलो आनी त्याच घडयेक ताका संपूर्ण तरेन पेकोवणी मेवली There is another testimony, Melquiades Furtado. मेल्कियादेस फुटादो आनी गोवायकी It was announced during the adoration that someone suffering from running nose for many days, long time, is healed, and she got healed completely. आनी नाक व्हांवताले जायतो तेंप पासून आनी हांगा तावन अनाउन्स केलें त्याच घडयेक पेकोवणी मेवली And another testimony from Sabrina Fernandez, सबरीना फेर्नांडीस आनी गोवायकी living in Auckland, New Zealand. ऑकलँड न्यूझीलंड तावन रावता And she had teeth gum swelling which affect her left side face muscle. आनी दांत ताजे सुजताले आनी सगळेंच तोंड दावे वाटेन सुजोन येतालें She was scared to go to hospital. गाल दुखताले आनी भिरांत दिसताली On ताका the हॉस्पिटलान first day, वचोन it was announced somebody is having face muscle pain is healed. आनी पयल्याच दिसाक अशें सांगलें की दाडाक कोणा तरी दूख आसा ती दाडाची दूख पेकोवणी मेवता Instantly she got healed,
and gum pain swelling disappeared, face muscles pain gone completely, and everything was healed. आणि त्याच घोडयेक सगली दुख ताची तोंडांतली गेली आणि गालांतली सांदे दुखताले ते सगले बरे झाले. There is a Savita D'Souza, she got healed from chest pain. सविता डिसूजा म्हणून ताका चेस्ट पेन असलो तो बरो जाला. And Blessy Rodriguez got healed of her knee pain, and she had a skin allergy. Both got healed yesterday during the adoration. आणि ब्लेसी फर्नांडिस म्हणून स्किन एलर्जी असली आणि धीमी एक दुख असली, दोन्हीची सुटका मिळवली. There is another testimony, Barreto Anasika. बरेटो अनासिका म्हणून अनेक गोवायकी असा. And yesterday during the adoration, she had a problem of urination problem. The Lord has healed completely. आणि मुतोंग जायना असले प्रश्न असलो पण कालच्या दिसाक संपूर्ण तरेन पेकोवणी दिल्या. And there is another testimony, Matthew Fernandez. मॅथ्यू फर्नांडिस अनेक गोवायकी असा. And yesterday during adoration, it was announced that someone who had problem with the spinal cord problem, the Lord is healing. कोणाकूय तरी फाटीक दुख असली म्हण कालच्या दिसाक सांगले आणि तो म्हणटा बाव त्याच घोडयेक हांव बरो जालो. And he was suffering from this spinal cord problem for a long time. आणि जाय तो तेम पासून फाटीच्या कोंड्यान दुख असली तो Now म्हणटा. everything is healed. आता सगल्याक बरेपण मेवला. And there was another message calling the name Matthew, Lord Jesus is consoling you. आणि मॅथ्यू अनेक संदेश आयलो, मॅथ्यू तुका जेजू उलो And the मारता Lord is healing your right leg. आणि तुझो उजवा पांव बरो करता म्हण सोमी म्हणटा. And now Matthew says, yesterday morning onwards, his right leg pain is completely gone and disappeared. आणि मॅथ्यू आता गोवायकी दिता कालच्या सकाळच्या वेळार तावन पासून ताचो उजवा पांय सारको बरो जालो, सगली दुख पयस गेली. He was suffering from varicose vein from 2013 onwards. आणि ते 2013 वर्सान तावन पासून व्हेरिकोज पेन ताका असलो आणि तो म्हणटा संपूर्ण The तरेन Lord बरो has जाला. healed him. सोम्यान ताका बरो केला. There is another testimony from Francis Traveso. फ्रांसिस ट्रवासो अनेक गोवायकी दिता. On 21st August, while attending the Kongani retreat, he was praying for his nephew. आणि आपल्या भावाच्या चेड्यापासून तो मागतालो पहिल्या दिसाक रेतीर कोत्ता आसतना. And then it was announced his name, Francis, the Lord is healing your stomach and he is healing your headache. आणि ताणे नाव हांगातावन घेतले, फ्रांसिस तुजो देव तुका बरो करता, तुजी तुकली फुडाफुड जाता ती पिडा बरी करता. At that very moment he felt light and his problem with the stomach and also his headache disappeared. आणि त्याच घडयेक ताका बरें दिसलें, ताचो प्रश्न आसलो पोटान आणि तकली फोडाफोड जाताली, बरेपण There is मेळ्ळें. another testimony from Angelina D'Souza. एंजेलिना डिसूजा अनेक From गोवायकी पुणे सावन. And she was testifying on behalf of a mother, Maria Cardoz. मारिया कार्डोजो ताची आवयच्या पासत ती टेस्टिमनी गोवायकी दिता. And it was mentioned about a lady it was announced a lady alone in the room who is a widow attending the retreat and that she is having skin allergy and lower back problem. The Lord is healing. आणि एक वस्तोरी एकटीच आसा रुमान, एकटीच जाणटी आणि रेतीर कोत्ता आणि जायते प्रश्न कुडीन आसात. And she was healed yesterday. Her name also was called and she is healed completely. एलर्जी जाली म्हण सांगल्या आणि ती संपूर्ण तरेन या दुयेंसांतली बरी जाल्या. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. There was Clemmy Fernandez, क्लेमी फर्नांडिस, Quincy from Goa, क्विन्सी फ्रॉम गोवा and brain fever long back आणि तोकले and suffering from headache. आणि तोकली फडाफड जाताली आणि And जोर even येतालो. her hair scalp was hurting very much. आणि तोकली दुखताली जायती. She got healed yesterday during the adoration. आराधनाच्या वेळार कालच्या दिसाक पेकोवणी मेवल्या. Another testimony from Lina Crasto. आणि लीना Maharashtra. महाराष्ट्र सान अनेक गोवायकी And she had head pain backside above neck for more than a month. आणि तोकलेन फोडाफोड असली फाटल्या गोमटेतान वयल्यान तोकलेक सुमार म्हयनोभर. She did MRI scan but the pain was not going. आणि MRI स्कॅन केल्या उपरांत पासून दुख वसोंक नासली. Yesterday during adoration it was announced that someone was got pain on back of your head. The Lord is healing. आणि तोकलेन फाटले तोकलेन कोणाक तरी दुख आसा म्हण काल संदेश दिल्लो. She got instant healing. आणि देवान ताका तेच घोडेक बरें केलें. There is a testimony from Vanessa De Silva. वनेसा डिसिल्वाची गोवायकी जावन आसा. And the testimony says like this, she was not unable to
She was not able to lift her hand, shoulder pain. आणि भुजाक दूख असली हात वयर काडूंक जायनासलो. During the adoration, she got healed completely. आराधनाच्या वेळार संपूर्ण तरेन पेकोवणी मेवली. There was another testimony from Lillian Dias. लिलियन डायस हाची गोवायकी आणि God healed of her neck pain. आणि गोमटेन दूख असली देवान तिका बरी केली. And she also got the healing from the right knee pain. आणि उजव्या वाटेन दिमेन पायांक दूख असली बरी झाल्या. Praise the Lord. Praise the Lord. She could not even sit down and long time walk, but she was not able to walk properly. But God has healed her completely. बसोंक जायनासलें चड वेळ, चलोंक जायनासलें चड वेळ, पण देवान संपूर्ण तरेन आतां बरी केल्या. There is Caridad Rodriguez got healed of him spinal problem. खरीदाद रॉड्रिगेस ही गोवायकी दिता आपल्या फाटीच्या कोण्यान दूख असली बरी झाल्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Avita Costa from Branda Pereira from Goa. ब्रेंडा पेरेरा गोंयांतान गोवायकी दिता. Suffering from spondylosis and neck pain, got healed completely, and he was wearing a neck belt, and after the adoration removed the belt and he is healed completely. स्पॉन्डिलसाची पिडा असली, घोमटेन दूख असली, बेल्ट घालताली, पण आराधनाच्या वेळार संपूर्ण तरेन बरी जाल्या आणि बेल्ट काढलो आणि बरे भाशेन आसा. Rosalia Gonsalves from Mira Road, Mumbai, रुजालिया गोन्साल्विस मीरा रोड मुंबईतान and गोवायकी running दिता. nose for many years and nose block for many years. आणि सायनसाचो प्रश्न असलो, नाक बंद जाताले जायती वर्सां. God healed yesterday, आणि कालच्या दिसाक देवान पेकोवणी दिल्या. and her husband got healed of abdomen pain from yesterday. आणि काल पोटान दूख असली ताच्या गोवाक कालच्या दिसाक ताकाय पेकोवणी मेवल्या. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My dear brothers and sisters, there are so many hundreds of testimonies of blessings and healing the Lord has given. शंभरांनी गोवायकी आसात लोकांनी धाडल्यो. Now let's all kindly kneel down. देवान पेकोवणी दिल्या. या वेळार दिमी घालतले. We are going to enter into the healing adoration. आराधनान आमी भितर सरतले. Father Anthony is going to lead this adoration. आणि आमचो मादातीक पाद्री फादर एंथनी आराधन चलयतलो. Let's all kneel down, look at the blessed sacrament, आमी दिमी घालुया ब्लेस्ड सॅक्रामेंट, पवित्र सॅक्रामेंटाची and नदर sing मारूया together. आणि सांगाता During गायन this करूया. adoration, the Lord is going to bless you mightily. आणि मोठ्या रीतीन या आराधनाच्या वेळार देव तुमकां बेसावनी भरतलो. Everyone kneel down and cry and pray in front of the Lord. आणि दिमी घालून सोम्या मुखार आमी हे मागणें करूया. रोडोन हात वयर काडून मागुया. Jesus,
sisters and brothers, we have just heard from Father Joseph that our Father is waiting to embrace us. प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो आमच्या मानादीक पाद्री जोसेफातावन आतांच आमी आयकलां देव आमकां रावता He is waiting to forgive us. आनी तो आमकां बोगसूंक रावता This prodigal son has taken just one single step, आनी ह्या वेचीक पुतान फकत एकूच पावल मारलें but the Father has taken 5 steps. पूण बापायन 5 पावलां मारलीं This prodigal son did not do anything other than saying, "Forgive me." आनी ह्या वेचीक पुतान एकूच म्हटलें म्हाका बोगोस The Father not just forgives, आनी बापूय फकत बोगशीना He embraces him, आनी तो ताका वेंग मारता kisses him, ताचे उमे घेता restores everything back to him. सगलें ताका सांडलेलें तें परत दिता We read in the book of Isaiah chapter 66 from 2. आनी आयजायाच्या बुकांत 60 आनी 26 वेस्वरान दुसरे वडेनतान वाचतले We are with the Eucharistic Lord. आनी आमी ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंतांत मुखार आसा More than you can see him, he can see you. आनी तूं ताका पळयता ताचेहून अदीक तो तुका पळयता Because his eyes are 10,000 times brighter than the sun. 10,000 लोकलोकीत सुर्या परस ताची दिश्ट जावन आसा Maybe you are in Goa, मेबी तूं गोडेतून गोंया आसा in Mumbai, बोंबोय आसा in New Zealand, गोडे न्यूझीलँडाक आसा Canada, कॅनडाक आसा in Sharjah, शारजा आसा in Dubai, दुबय आसा in Abu Dhabi, अबुधाबी आसा in Delhi, दिल्ली आसा anywhere, खंय तूं आसूं he is close to you. तो तुका बोगलेकूच He is आसा looking at you. तो ह्या वेळार तुजे नदर मारता And to whom he is looking, आनी तो कोणाक पळयता and what he is looking. आनी कितें तो पळयता Let's read. आमी वाचुया देवाचें उतर ह्यो सगल्यो वस्तू हांवेंच केल्यात आनी त्यो सगल्यो म्हजेंच म्हणटा सर्वेस्पोर. ह्यो सगल्यो वस्तू हांवेंच केल्यात आनी त्यो सगल्यो म्हज्योच म्हणटा सर्वेस्पोर पूण जी कोण कालत्या मोनाची पूण जी कोण कालत्या मोनाची आनी कोणती बरीत काळजाची आनी खोंती बरीत काळजाची जी म्हज्या उतराक जी म्हज्या उतराक भिड्योन कापतात भियोन खांबतात असल्या मनशाचे वाटेन असल्या मनशांचे वाटेन म्हजे दोळे ओडून वेतात. म्हजे दोळे ओडून वेतात To the humble, to the contrite. आनी खालती आनी दूख दोत्तेल्या आत्म्यान असल्या मनशा सोशीम When you make yourself humble, saying, "Lord, I have sinned. आनी जेन्ना तूं तुकाच खालती करता आनी म्हणटा देवा मुखार सोमी हांव पातकी I have cheated. हांवेन नागोयलां I worshipped idols. आनी हांवेन दुसऱ्या देवांक पुजा केल्या I did not love you with all my heart. सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करूंक I ना have cursed. हांवेन शिरापलां I have this habit of swearing. आनी शेपूत घेवची म्हाका संवय I आसा have this habit of hurting and accusing priests. आनी पाद्रींचेर वायट विरुद्ध नाका जाल्ले उलोवंक म्हाका संवय आसा I don't go for confession. हांव कुमसाराक म्हणटा तो I वचोना disrespect my parents. आनी हांव म्हज्या भावय बापायक रेस्पेद दिना I even filed case against my own family members. आनी म्हज्या घरच्या मनशांचेर हांवेन कोर्टान केसी पासून I केल्यात even thought of killing someone. आनी चिंतले पासून कोणाकूय I जिवेशी have मारूंक this hatred inside me. आनी हो इतलो राग म्हजे भितर शिजता I'm an impure person. आनी हांव नितोळ मनीस न्हय दोरया Addicted to many sexual sins. आनी जायत्या पोजड्या वस्तू सुवयांक हांव I लोबता have this habit of lying, आनी फोटी मारची म्हाका संवय आसा cheating, आनी फटोवची म्हाका संवय आसा breaking the family of others. दुसऱ्यांच्यो फामिली तुटोवन हाडची संवय आसा I'm a greedy person. हांव एक आशेचो मनीस Oh सायबा my Lord, you know I am worse than this prodigal son. ओ सोम्या तूं जाणा हे वेचीक पुता परस हांव पास्ट जावन I आसा pretend a lot. हांव जाय तो एक दुसरो मुकामोड The म्हाका way I घालता speak, people think I'm a holy person. आनी जे भाशेन हांव उलयतां लोक चिंता हांव पवित्र मनीस म्हूण But deep inside me, it's a graveyard. पूण भितर एक बुन्याद कशी जाल्या Oh my Lord, सोम्या the way you forgive the prodigal son, जे भाशेन तुवें वेचीक पुताक बोगशिलो where else I go? खंय हांव वचों Nobody can accept me the way I am, so dirty. आनी जे भाशेन हांव बुरसो आसा कोणूच म्हाका स्विकार करचो ना Where else I go, my Lord? खंय आनी म्हूण वचों हांव सोम्या Who can tolerate me the way I am? आनी हांव आसा ते भाशेन कोण म्हाका स्विकार God करतलो of mercy, God of compassion. आनी काकलुतीच्या देवा म्हजी काकलूत Look कर at me with pity. काकलूत सारा देवा म्हजी काकलूत कर I make myself humble. आनी हांव म्हाकाच खालतो करता I repent from my heart. आनी म्हज्या काळजांतान हांव दूख दवरता I'm sorry, my Lord. हांव सोम्या बोगसणे I'm मागता so sorry. म्हाका बोगोस म्हूण मागता Forgive me, Lord. म्हाका बोगोस I दोरया repent from my हांव heart. काळजांतान I'm sorry, my Lord.
Lord. हांव बोगसोणे I मागता kneel जेजू. down at your feet. ह्या वेळार तुझ्या मुखार दिमी I hold घालता your feet, oh आनी ह्या Father. वेळार तुझ्या पांयाक हांव दवरता The same बापा. way you embrace the prodigal son. जशे भाशेन तुवें पुताक वेचीक पुताक वेंगयलो Please embrace me. यो म्हाकाय वेंग I मार. have gone far away from you. हांव तुजे तावन पयस गेलां God बापा. of mercy, God of compassion. आनी काकलूत सारा दयाल If देवा possible, kneel down, lift both your hands unto the Lord. घडटा जाल्यार दिमी घाल आनी तुजे दोनी हात सुमे मुखार वयर काड आनी गायन कर व्हडल्यान. Together once again, Jesus, Lord, I ask for mercy. My Jesus, as I come before you, सोम्या जेसू जशे भाशेन हांव तुज्या मुखार येता. I am the reason for the breaking of my family. हांव जावन आसा कारण म्हज्यो फामिली तुटोंक. Lord, I am a person of pride. आनी सोम्या हांव एक गोरवाचो मनीस जावन आसा I never withdraw. आनी हांव फाटीं केन्नाच सोरोंक सोदिना. I just hold on to what I think. आनी हांव कितें चिंता ताका ताचेरूच हांव रिगून रावता. My heart has become very hard. आनी म्हजें काळीज सारकें फातरा भाशेन I जालां. have this habit of accusing my partner. आनी म्हज्या सांगात्याक सदांच बोटां दाखोवची म्हाका संवय I आसा. have this habit of comparison. आनी दुसऱ्यांची सोर करची दुसऱ्यांक घेवन सोर करची संवय म्हाका आसा. Lord, I give lot of importance to job and money. आनी जाय तें म्हत्व हांव दिता म्हज्या कामाक आनी फकत पयशे कमावंक. My Jesus, for me, money comes first. आनी म्हज्या जेजू पयशांक हांव पयली सुवात I'm दिता. a greedy person. हांव सारको आशेचो I have मनीस lot जावन of आसा. jealousy. आनी जाय तें कुन्नाटकाय म्हाका आसा. Oh my Jesus. ओ म्हज्या जेजू. I don't cooperate with my in-laws. आनी म्हज्या सासूमाय सासूपाय सांगाताक हांव एक जावन रावना. I give priority to myself. आनी म्हाकाच म्हजेंच म्हाका I'm पडलां. dominated by selfishness. आनी म्हज्यान आपल्यापणान म्हाका म्हजेर ताबो घेतला. It's I, me, myself. आनी हांव फकत म्हजेंच चिंता म्हाकाच बरें करूंक आशेता. I don't tolerate anyone who does not agree with me. आनी म्हजें कोण मांडून घेना तांकां हांव म्हजे बोगलेक दवरिना. Lord, I fall at your feet. आनी सोम्या ह्या वेळार तुजे I मुखार want to get out of this habit, my आनी Jesus. हे संवयेंत हांव पयस रावंक I want to be a humble person, आनी Lord. एक खालती मनीस हांव जावंक सोदता दोनयान. Jesus, Lord. सोम्या ये जेजू. God is healing somebody. You already had a bypass surgery. God is healing someone who already had a bypass surgery. आनी देव कोणाकूय तरी पेकोयता कोणाक ऑपेरेशन केल्लें
The Lord is here. काळजाचे ऑपरेशन केले सोमी हांगा आसा. Somebody broke your right hand and you had an operation, but it was a wrong operation. God is healing you now. आणि कोणाचो तरी हात मोडलेलो आणि देवान तुका ऑपरेशन केला आणि तो पिकोवणी मेळोंक ना, ह्या वेळार देव पिकोवणी दिता. Somebody is wearing a neck collar. God is healing you. आणि गोमटे कोणी तरी कॉलर घालून आसा, देव तुका पिकोवणी दिता. The moment you are pleading for God's mercy, आणि देवाचे काकलुतीक तू उलो मात्ताय His mercy is coming to you. आणि ताची काकलूत तुजे सोरशी येता As if you are healed. आणि तुका बरेपण मेवले भाशेन His mercy heals you. आणि ताची काकलूत तुका पिकोवणी His दिता mercy restores everything back to you. आणि ताची काकलूत तुजे परत आसले तितले पाटले सगळे परत दिता. Now stand wherever you आणि are. उबो राव, तू खंय आसा थंय उबो As a राव family, stand as a group. आणि सांगाता की एक फामील कशी उभी रावात Stand सांगाता face to face. आणि एकामेकाक फुडो फुडो करून उभी रावात. Husband and wife. घोव आणि बायल एकामेकाक फुडो करात Children to children. आणि भुरगीं एकामेकाक फुडो करात And ask forgiveness. आणि ह्या वेळार बोगसणे मागुया. The husband say sorry to your wife. आणि वस्तोरेक तुझे बायलेक बोगसणे ताचे लागीं बोगसणे For माग. all the failures as a husband. आणि जावन सगले तुझे चुकीचे बोगसणे माग. For not taking care of your wife. आणि तुझे पत्नीचो परामर्श करूंक ना बोगसणे माग. Take the hands of your wife inside your hands. आणि तुझ्या हातान तुझ्या पत्नीचे हात दवर, हाताक दवर, हाताक हात घाल, हाताक दोरात. This is your wife. आणि ही जावन आसा तुझी पोतीन A gift from God. आणि एक देणे देवाचे जावन She आसा. abandoned everything. आणि सगळे ते ताणे सांडून Her दिले. own parents and family. आपल्या आवय बापायक आपल्या घराब्याक पयस दवरली. To live with you. तुझे सांगाताक जीव With great hope. आणि व्हड त्या बोरवाशान. But the times you did not respect her. पूण ज्या वेळार तुवें ताका रेस्पेद दिवंक You ना did not give her respect. आणि तुवें ताका तो रेस्पेद मान दिवंक ना, Love. मोग दिवंक ना Care. आणि ताका ताचे तुका पडलेले Even नासले. when she was sick, you did not even take care. आणि ते दुयेंत आसता तेन्ना तुवें ताची चौकशी करूंक ना. There are so many things your wife has hurt. आणि जाय त्यो वस्तू तुज्या पत्नीन तुका दुखयल्यात. Tell your wife, I'm sorry. आणि तुवें तुज्या पत्नीक जायत्यो वस्तूंनी दुखयला, तुका बोगस म्हूण माग. I can feel God's love is flowing to you. आणि ह्या वेळार पाद्री म्हणटा देवाचो मोग तुमचे भितर देवान येता. Wives, now take the hands of your husband in your hands. आणि वस्तुरेन पत्नीन तुज्या गोवाच्या हाताक दवरचें. This is your husband. हो जावन आसा तुजो घोव, God's gift. देवाचें देणे जावन Who आसा. left everything for you. आणि सगलें तुजे पासत ताणें सोडून दिलें. Who works very hard for you. आणि जाय तो कोस्ट घेवन काम Who करता तुजे work for पासत. you and for your children. तुझ्या आणि तुझ्या भुरग्यां पासत जाय तो खोलायेन तोकोस घेवन काम करता. But you have hatred for him. पूण तूं ताचो द्वेष You करता. don't respect him. तूं ताका रेस्पेद You दिनाय don't obey him. आनी ताचें मांडून You घेनाय. just do the opposite to provoke him. आनी ताका राग येवचो भाशेन तुका ताका आवडना त्यो वस्तू करतात. Say sorry to your husband. ताचे लागीं बोगसणे माग. Children, भुरग्यांनो, you are brothers, you are sisters. आनी तुमी एकामेकाची भाव भयणां Say sorry आनी एकामेकाक दुखयला देखून for the बोगसणे times you मागात. are fighting each other. आनी एकामेका लागीं झगडोल्यान देखून सॉरी Say म्हणा. sorry to each other. आणि बोगसणे सॉरी म्हणत एकामेकाक. Children, say sorry to your parents. भुरगीं तुमी तुमच्या आवय बापायक सॉरी म्हणत. Touch the feet of your parents and say sorry dad, sorry mom. भुरग्यांनी आवय बापायच्या पांयाक हात लावन सॉरी मॉम सॉरी डॅड म्हणचें. Parents, say sorry to your children. आणि आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां सगळें बोगसणे मागचें. The way you mistreated your children. आणि जे भाशेन तुवें तुमच्या भुरग्यांक त्रास केली Shouted at them. आणि तांकां बोवाड मारली Never appreciated them. आणि तांकां केन्नाच ताची तोखणाय करूंक ना Even beaten them. आणि फकत मार देखून घातला. Say sorry to your children. ह्या वेळार तुमच्या भुरग्यां सगळें बोगसणे मागा. Do you know that your children loves you so much? आणि तुम्ही जाणात तुमची भुरगीं तुमचो जाय तो मोग But करतात. you simply say repeatedly, you don't love me, you don't love me. आणि फकत परत तू म्हणटाय तू म्हजो मोग करिनाय, तू म्हजो मोग करिनाय म्हणून तुज्या But they भुरग्यांक. love you. पूण तुझे भुरगीं तुजो मोग करतात. Let the forgiveness of the Lord flow to us. आणि ह्या वेळार देवाचें बोगसणे आमचे सगळें देवून येवं दी. Forgive me, Lord. आणि बोगोस म्हाका सोम्या. All of you join your hands with one another आणि एकामेका सगळें एकामेकाच्या फामील कशी हाताक धरत and ask the Lord. आणि सोम्या सगळें मागात, बोगसणे मागात एकांतरा वरवीं. Bogos maka Sopia Jesus Oskopanza Paka Ciebie Agus wola How Bóg ci da
God is touching you, Deepthi. God is blessing the family of Hillary. God is blessing you, Vimala, Christopher. God is blessing you, Rahul, Tony Meneses. God is blessing you, Reshmi. God is blessing you, Henry. God is blessing you, Lavina. God is blessing you, Merlin. God is blessing you, Marco. God is blessing your family. Shobha, God is blessing you. Shamin, God is blessing you and your husband. Lazarus, God is blessing you. Mario, God is blessing you. Melvin, God is blessing you, your family, your children. Samantha, God is blessing your husband. Patrick, God is blessing you. Jasmine, God is intervening in your life. Somebody your left ear, God is healing you, opening your left ear. Savior, God is blessing you. Melba, God is blessing you. Barbara, God is blessing you. Lucia, God is blessing you. Your children, your family. Sami, God is blessing you. Chris, God is blessing you. Brian, God is blessing you. Margaret Mary is blessing you. Angela, God is blessing you. Joe, God is blessing you. Antonio, God is blessing you. Salome, God is blessing you. Peter, God is blessing you. Melanie, God is blessing you. Let's feel the forgiveness of the Lord. ह्या वेळार सोम्याचें बोगसणें आमकांच आमी भोगुया. He is touching you. ह्या वेळार तो तुका हात लायता Many, the Lord is calling you and blessing you by name. आनी जायते जाणांक आपलें नांव घेवन देव आपयता आनी बेसवांनी भरता. The Lord is asking a person to accommodate that poor widow in your rented house with a half rent. आनी देव कोणाकूय तरी हो संदेश दिता तुजे ते जाणटे आवयक तुज्या घरांत तुज्या बिराड दी घरांनी भाड्यान दवरता थंय आनीक फकत अर्देंच भाडें घे. Stop taking interest for the money you have given. आनी तुवें दिल्ल्या पयशांक जूर घेवचो बंद कर. Stop taking interest and your prayers will be answered. तूं पयशे दिताय दुसऱ्यांक पूण जूर घेताय तो बंद कर आनी तुज्या मागण्यांक जाप मेवतली. Do you want your daughter to get married? तुज्या चेडवाचें काजार जाल्लें तुका जाय Stop this sin. आनी हें पातक बंद कर. Somebody you have left shoulder pain, God is healing you. आनी दाव्या बुजाक कोणाकूय तरी दूख आसली देव तुका पिकवणी दिता. Somebody you lost your sight partially, left side of the eye, God is restoring the eyesight. दावे वाटेन दोळ्याक तुज्या दिश्ट उणी जाल्ली पूण ह्या वेळार देव तुका संपूर्ण तरेन ती दिश्ट फावो करता. Are you afraid to destroy the alcohol bottles? आनी सोऱ्याच्यो बॉटली आसात त्यो सगल्यो ओतून तांचो नाश करूंक तूं भियेताय. Tell your wife right now to destroy all the alcohol bottles, even vodka, everything, to destroy it. This is killing you. आनी आतांच तुजे बायलेक सांग की सगलो सोरो आसा तितलोच ओतोन मोडून सगल्यो बाटल्यो फुटोवन सगलो वोडका सगलो भायर उडय म्हूण घरांत. The moment you destroy it, a special grace is coming to flow to your home. ज्या घडयेक तूं सोऱ्याचो ह्या घरांत आसल्या नाश कोत्ता एक केरीत भाशेची कृपा तुज्या घरांत देंवन येता. The money that is blocked will come to you. आनी जे पयशे ब्लॉक जावन उरले आसात ते पयशे तुका परत मेवतले. The Lord is asking a lady, you are very good except your tongue. आनी एक वस्तोरेक देव म्हणटा तूं म्हजे दुवे एकदम बरी म्हजी दू फकत तुजी जीब बरी न्हय. You work so hard, but at the end
your tongue spoils everything. आणि तू इतलें काम करता पूण निमाणी तुजी जीब सोगलें बरेंपण तुजें ओगडायता. Let Psalm 19:14 be your personal prayer and daily prayer. The moment you get up, pray this prayer 10 times, only then you start your day. आणि उठल्या उपरांत सकाळी हें कीर्तन 19-22 वोड तुजें दिसा दिसपोटीचें मागणें जावन दी. सकाळ फुडें उठल्या उपरांत 10 पावटी येवन देवाचें उतर वाच आनी मागीर तुजें काम सुरू कर. It's a prayer to the Lord. आनी हें जावन आसा मागणें Let सोम्या the words सवें. of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, Lord, my rock and my redeemer. म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा म्हज्या कोडपा म्हज्या थारोका. There is somebody you have tried exam several times and you failed. आनी कोण तरी आसा जायते पावटी तीच एग्जाम तुवें जायते पावटी केल्या पूण तूं फेल जालाय. Even more than 17 times you wrote driving test, IELTS exam, certain entrance exam, certain exam for the qualification of your degree. The Lord is telling, don't give up. आनी 17 पावटी पासून थोड्यांनी ड्रायव्हिंगाचे एग्जाम केल्या वो IELTS एग्जाम केल्या वो आनी कसली एग्जाम जायते पावटी बरयल्या पूण सोमी म्हणटा सोडून दिनाका. Pray Philippians 4:13 and 1 John 4:4 100 times and try once again, you will get success. आनी फिलिपकारांचे चिटीन 4थ्या विस्वरान 13वी वोड आनी पयल्या जुवांचे चिटीन 4थ्या विस्वरान 4थी वोड 100 पावटी हें देवाचें उतर वाच आनी मागीर तूं परीक्षा दिवंक वच. देव म्हणटा तुजे लागीं जातलें. Pray these scriptures together 100 times using the rosary. You can count and go for that. आनी हे देवाचें उतर 100 पावटी सांगाताक तूं वाच. देव म्हणटा आनीक मागीर तूं तुज्या एग्जामीक वच तूं पास जातलोय. I can do all things through him who strengthens me. The one who is in me is greater than the one who is in the world. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. आनी जो कोण म्हजे भितर आसा तो चड भायर आसा ताचे परस शक्तिवंत जावन आसा. The Lord is giving you this message. Don't give up. You will get success. देव तुका हो संदेश दिता सोडून दिनाका तूं जोईत व्हरतलोय. Somebody had walking difficulty on the hip joint of the left side. God is healing you. आनी दावे वाटेन पेंगटाक दूख आसली चलोंक जायनासलें देव तुका ह्या वेळार पेकोवणी A दिता. nurse, that is your mother, is in the ventilator in the hospital. God is healing you as the children are crying before the Lord. आनी एक नर्स ती तुजी आवय व्हेंटिलेटराचेर हॉस्पिटलान आसा. देव तिका पेकोवणी दिता कित्याक तुजी भुरगीं ह्या वेळार दिवी मारून देवा लागीं मागतात. Somebody you have doing a small business, but you always cheat in the weighing machine. God Ani- wants you to do it truthfully. An- God will prosper you. आनी कोणी तरी एक धाकटो तुजो धंदो जावन आसा बिझनस करता काम करता पूण तागडेन तूं जाय तें नागोयता पूण देव म्हणटा तें बंद कर. देव तुका बरेपण दितलो. Somebody your legs are swollen, you have some kind of allergy, God is healing you. आनी कोणाचे तरी पांय सुजल्यात एलर्जी जाल्ली आसा देव तुका पेकोवणी दिता. You don't know why this allergy. आनी तूं नको ही आलर्जी कसली पळय ती. Forgive your father. तुज्या बापायक बोगशी This itching problem will be solved. आनी हें खर्चता ते खातीर तें तुका बरें जातलें. God is also asking many people to forgive your boss. आनी तुमच्या दोनयांक काम करता त्या दोनयांक तुमच्या बॉसाक बोगसणें दियात. Whom you think be partial and hate you. आनी तुमी गोडे चिंता तो तुमचे सवें नीत करिना पूण तुमचो द्वेश करता म्हूण. Pray Luke 17:13 for your boss. Jesus, Master, have mercy on my boss. Come Holy Spirit, bless with name. लुकाच्या वांचलान 17व्या वेस्वरान 13वी वोड वाचूया आनी सांगुया जेजू दोनया आमची काकलूत कर. God is blessing more than 16 teachers. And You are from Goa, but you are not in Goa. You are outside in different countries just to teach. And the Lord appreciates these teachers because in those difficult places you survived to help children. 16 जाण टिचरी आसात शिकोवपी आसात भुरग्यांक. तुमी गोंयची पूण तुमी दुसऱ्या गांवांनी देसांनी आसात आनी देव खुशाल जाता. देव तुमचेर बरो खुशाल जाला कित्याक जायत्या त्रासांनी तुमी ह्या भुरग्यांक शिकयतात.
You left your home country to teach children. God loves you. आणि तुमचो माय देश तुम्ही सोडला या भुरग्यांक दुसऱ्या गावांनी शिकोवंक देव तुमचो मोग करता. God is blessing more than 17 who are working in the construction company. कन्स्ट्रक्शन बांदपाचे कंपनीन 17 जाण तुम्ही कोण काम करतात तांकां देव बेसावांनी Mainly in the Middle East. आणि चडशा गाल्फाच्या Now no job, no money, but the Lord is providing for you. आणि तुमकां काम ना पैसे येना तरी पूण देव तुमकां सगळें तुमचो प्रॉमिस God is करतलो. telling you, God will bless you through your children. तुमच्या भुरग्यां वरवीं देव म्हणटा तो तुमकां बेसावां दितलो. God is blessing a pregnant lady who has lot of pain in the womb and you have lot of doubt about your unborn baby. God is healing you and blessing you. गोरबेस जाली ओस्तोरी आसा जायती दूख तुज्या पोटान आसा आनी दुबाव येता तुका ह्या भुरग्याचे भशेन पूण देव तुका ह्या वेळार बेसावांनी भरता. God is blessing a person who is running an orphanage helping orphans. आणि एक अनाथ कारखानो चलयता अनाथांचे घर चलयता एक मनीस देव तुका बेसावांनी भरता. God is blessing Joanne by name. आणि जोवान या नावाच्या ओस्तोरेक देव बेसावांनी भरता. Your husband, your family, your children, God is taking care as you are crying and praying. आणि तुझ्या घोवाचो तुझ्या भुरग्यांचो आणि तुझ्या फॅमिलीचो देव परामोस करता कित्याक तूं ह्या वेळार रडोन मागता देखून. Somebody have infection in your fingers, God is healing you. आणि तुझ्या बोटांनी कसलें तरी इन्फेक्शन जालां देव तुका पेखवणी दिता. Somebody you have been cheated by your boyfriend, you don't know you will ever get married, God is removing the blocks as you forgive your former boyfriend, your marriage will take place. आणि कोणूय तरी संबंधान आसली तुझ्या नवऱ्यान तुका सोडला आणि तुका दुबाव आसा गोडे तुका आजार जातलें काय केन्नाय काय म्हूण पूण ह्या वेळार देव ती आडकोड काडटा आणि देव तुका बेसावांनी भरता. God is delivering more than 28 youngsters. You are in wrong company, watching all kinds of movies. God is giving you the grace to get out of it. आणि तरणाटी आसात 28 जण सुमार दुसऱ्या तरणाट्या बारान जाय ते वायट तुम्ही पळयतात आणि तांचो वायट संबंध वायटान जियेतात देव तुमकां ह्या वेळार सुटका दिता. A girl who has a habit of seducing boys and then later dump them, the Lord wants you to repent and stop this bad habit. आणि एक चेडो आसा जे चेड्यांक जायते बुलयता आनी ताचे उपरांत तांचे सगळें खाता आनी तांकां सोडटा. देव म्हणटा देव ते चेडवाक हात लायता. Somebody you lost your gold, somebody has stolen it, the Lord wants you to forgive them and the Lord can restore more wealth. आणि कोणाचे तरी भांगार सांडला गोडे कोणे वेला देव म्हणटा तुम्ही जाणात कोणे वेला तांकां बोगसात कित्याक देवाच्यान आनीक सुबेज दिवंक जाता. The Lord is here. आनी सोमी हांगा आसा He is a healer. तो जावन आसा पेकोंडा. Surrender all your sicknesses to the Lord. सगली तुजी पिडा ताच्या हातान समर्पण दी. Kindly stand wherever you are. आणि खंय आसा थंय तुम्ही उबी रावात. Keep your one hand where you have the sickness आणि तुमकां खंय पिडा अजून आसा थंय तुमचो एक हात दवरा and stretch the other hand to the Lord. आणि उजवा हात देवा मुखार उबार Let's receive His love. आणि ताचो मोग स्वीकार करूया. Jesus, your love is sweeter than honey. आणि जेजू तुजो मोग इतलो मोवाड जावन आसा. Pour out your love inside me. आणि तुजो मोग म्हजे भितर घाल Pour out your healing into my heart. आणि तुजी पेकोवणी म्हज्या काळजान भितर येवं Maybe दी. your children are sick. गोडे तुमची भुरगीं दुयेंत Your आसात. husband is sick. तुजो घोव दुयेंत आसा Your grandparents are sick. आणि तुमची जाणटी दुयेंत आसात. The Lord also wants you to honor your grandparents. आणि तांकां सोम्याक जाय तुमी तुमच्या जाणट्यांक रेस्पेद They दिल्लो are the ones taking care of your children. आणि तुमच्या भुरग्यांचो ती सांबाळ करतात. Even pray for their healing. आणि तांचे पेकोवणे पासत तुमकां तुमी मागणें करात. Jesus, pour out your love into me. आणि जेजू तुजो मोग म्हजे भितर घाल. Mowa sarno gorkilo, so sarat konec divu gram, Jesu moduzo litlo, mogu Jesu kotuzo, mowa sarno gorkilo, so sarat konec divu gram, Jesu
He is healing you. Lord, we command every sickness to get out of your people. Heal them, deliver them, wash them in your blood, oh Lord. Heal them from cancer, from ulcers, from kidney-related problem, heart-related problem, blood-related problem. Heal them from headache, from migraine. We command every sickness, the spirits of sickness, to get rid of your people and let them be set free, Lord. Lord, we rebuke fever, we rebuke the coronavirus, we rebuke every sickness, traditional hereditary sickness to depart from your people worshipping you. Lord, we receive your love. You can set us free. You can set your people free, Lord. Touch them and heal them. Let your love flow to them, Lord. Let your love flow to them, Lord. Lord, we love you, we praise you. We give you all glory and honor. We give you all worship and adoration. We give you all victory, power and dominion, Lord. Let you be lifted on high. We give you all glory and honor, Lord. Let all your people be healed and be delivered in your name. We give you all glory and honor. We give you all worship and adoration. We give you all victory, power and dominion, Lord. We are going to receive the blessing of the Lord. Evlasto mece benção amiget geteleum. Let's ask the Holy Spirit to take over. Ani avelar povitratmeank amcher tabogyong maguya. We are going to lift the Blessed Sacrament and make a round. Ani avelar padri povit sacrament atin getolo ako guntolo. Symbolically, we are blessing the whole world. आणि इकुणा जाऊन असा जेन्ना तो गुंता पवित्र साक्रामेंत घेऊन तो Let आख्या the संवसाराचेर बेसांव whole दिता world be cleansed by the fire of the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आकोच संसार नितोड जाऊन दी Wherever you are a blessing. खंय तूं आसाय तूं एक बेसांव जावन आसा And we are asking the Lord to send forth His Spirit. आणि आमी सोम्या लागीं मागतांव ताचो पवित्र आत्मा आमचेर देऊन येवं And you have to clap your hands and sing together as we are going to bless you with the sacrament. आणि ताळयो मारून तुम्ही गायना करची जशे भाशेन आमी तुमकां बेसांव साक्रामेंताचें बेसांव घेता आसतना पवित्र आत्म्या ये तुझ्या उज्या पवित्र आत्म्या ये तुझ्या उज्या पवित्र आत्म्या ये तुझ्या पवित्र आत्म्या ये तुझ्या उज्या पवित्र आत्म्या ये तुझ्या उज्या
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, we are going to enter into the Holy Eucharistic celebration. प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी भितर सरतले As we are going to enter into the Holy Adoration, Holy Eucharistic celebration, let me remind you certain things. आनी थोड्यो वस्तू आसात मिसाच्या बलिदानान भितर सरचे पयले हांव तुमकां सांगूंक सोदतां If you have any testimony or any message that you want to send to the Divinity Center, please use the email that is shown in the scrolling. आनी जरी तर तुमकां गोवायकी आसा खंय धाडची ह्या रेतीरा वेळार जाल्ली हांगा सोकलाक आमी दिलां त्या एड्रेसाचेर धाडची. Our next retreat is in September 11, 12, 13. If you want notification, send a message to the WhatsApp number that is given there. आनी 11, 12, 13 सप्टेंबराचे आमचो दुसरो कोंकणी रेतीर जातलो आनी तुमकां ह्या रेतीराचें कनेक्शन नोटिफिकेशन जाय जाल्यार आमी दिल्ला त्या नंबराचेर WhatsApp नंबराचेर तुमी आमकां मेसेज धाडची आमी तुमकां नोटिफिकेशन Even your prayer requests, everything, you please send it to that WhatsApp number. Please don't try to call that number because it will be too many calls, and only text that will be easy for us. So because I will be personally attending that messages, so that's why I request you not to call in that number but send messages so that according to the free time we could send you back the messages. आनी उपकार मागता केरीत भाशेन कालतेपणान त्या फोन नंबराचेर फोन करी नाकात कित्याक सगल्यांनी फोन केले जाल्यार आमच्यांनी जावचें ना. तो नंबर फकत WhatsApp मेसेजी धाडूंक आनी कितेंय मेसेजी धाडूंक जाय त्या नंबराचेर धाडात आनी आमी तुमकां परत रिप्लाय दितले. So today we are blessed to have Father Patrick D'Souza from Goa to celebrate the Holy Eucharist. आयच्या दिसाक आमी कुशाल बरीत जाता आमचे मदेकाक मनादीक पाद्री फादर पॅट्रिक डिसूजा गोंयचो आमचे मदें आसा. He is also a pillar father like Father Lucas who came yesterday. येस कालच्या दिसाक आसलो तो फादर लुकासा भाशेन तोवूय पिलार संस्थेचो गोंयां तो तांचो पाद्री. Father Patrick is working in UK for the last more than 5 years. 5 वर्सां अदीक जालीं फादर पॅट्रिक हांगा UKच्या देशांत आपली चाकरी करता. I'm so happy to introduce him because Father Patrick was the greatest help from the beginning of this retreat center here in UK to support the Konkani retreats that is being held here in Ramsgate. पाद्री म्हणटा आपूण खुशाल जाता ताचे विशीं उचारूंक कित्याक तो आमकां जाय तो ताणें आदार दिला जेन्ना आमी कोंकणी रेतीर हांगा डिवायन UK रॅम्सगेट रिट्रीट सेंटरान चालू केले तेन्ना आमकां पाद्रीन जाय तो आदार दिलो. Every Konkani retreat, Father comes and celebrates Holy Mass and listen to the confession from morning to evening. आनी दर कोंकणी रेतीराक आमच्या तो आमकां येता मीस भेटयता आनी सकाळ ते रातीक पासून कुमसारां थांबोन आसतना कुमसारां आयकता. The Govan chaplain of London region and the people of Goa are so blessed to have a priest like Father Patrick. आनी गोवन चॅप्लन्सीचो लंडनाचे एरियाचो लंडन रिजनाचो तो चॅप्लन्सी जावन आसा आनी आमकां एक भाग जावन आसा गोंयकारांक तो आमकां ह्या लंडनाच्या गांवांत हांगा आसोंक. Let us welcome Father Patrick and pray for him and pray for his parents and family members and every one of his colleagues and all those who are working with him, and let everyone be blessed. आनी केरीत भाशेन फादर पेट्रिका पासत मागुया आनी देवान ताका सगल्या बेसवांनी बरोवंक ताचे फॅमिली पासत मागुया आनी सगल्या ताच्या सांगात्यां पासतूय मागुया. Let's all sing together the entrance hymn and we'll start the Holy Mass. आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भितर सरतले सुरवातेचें गायन आमी गायतले. Tua
देवा तुला मुसोआदा तुझी मोडून मागून घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे असो. मोगाळ भावां भयणांनो, मिसाची भेट एक दिन वासनेची भेट. मिसाची भेट एक भेट जाचे उद्देशी आमकां आमी बोगसणे देवा लागसावन मागून घेता. खिरीतपणी आयज आमची सगळी दिनवासनेची मागणी देवाक उबारुया आनी तशेंच आमकां बोगसणे आमच्या पातकां पासत मागुया आनी ह्या पासत थोडोसो वेळ शांत रावया. सगळी आमची दिनवासनेची मागणी देवाक उबारुया. आमची पातकां आमच्या मुखार, आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. दूख धरून सगळ्या आमच्या पातकांची, सगळ्या आमच्या उणेपणाची आमी देवा लागीं बोगसणे मागून बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच आंकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या रबा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya kakutu, Soumya kakutu, kakutu, Soumya kakutu, Soumya kakutu, Krista kakutu, Krista kakutu. Krista kaputku, Krista kaputku, Soumya kaputku, kaputku, Soumya kaputku, kaputku, Soumya kaputku, Soumya kaputku.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुजे जुटये वेलो हांव तुका काडून उडयतां, तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका निखळायतां. आनी त्याच दिसा म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक हांव आपयतां. तुजें आंगलें ताका घालतां, तुजो कोमरबंद ताच्या पेंगटाक बांदतां. तुजो अधिकार ताच्या हातान दितां आनी जेरुजाल्याकारांक आनी जुडाच्या गोराण्यांक तो एक बापूय जातलो. दाविदाच्या राजनिवासाची चावी ताच्या खांदार हांव दवरतां. तो उगडीत तोर दुसरो कोण दामचो ना, तो दांपीत तोर दुसरो कोण उगडचो ना. गोट जाग्यार एका किल्ल्या भाशेन हांव ताका रोंबून दवरतलो. आपल्या बापायच्या गोराण्यांक तो एक मोहिमेवंत शिनवासन जातलो. देवाचें उतर हें. देवाची गुणगान. रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. आवेस्वर 11 वळ्यो 30:3 ते 30:6 पर्यंत. कितलो म्हूण खोल देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो समदीर. कोणाच्यान थाव घेवंक जायत ताच्या निर्णयाचो, कोण समजूंक पावत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला, ताचो बुद्धवंत जाल्लो कोण तरी आसा. ताका कोणें आदीं
पयलीं देणें दिलें देखून ताचो उपकार देवान फारीक करचो पडलो म्हूण आसा. सगलें ताचे कडसून येता, सगोट ताचे उद्देशी आनी ताचेच पासत आसा. ताका सासनाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतोरे. देवाचे उद्गार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां ज्वान बातिस्त, कोण एलिजा, दुसरीं कोण जेरेमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमाव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, शिमाव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणगे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों, आनी तिचेर जैत व्हरूंक हेमखंडाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक ताणें शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावां भयणांनो, ह्या काळाचेर खरेतपणी व्हायरसाक लागून जायतींच जाणां आमचीं भावां भयणां त्रासान पडलेलीं आसात. जायत्या जाणांक आपणाचो वावर जी तीं करतालीं तातूंत सावन बंद केल्लीं आसात, आनी जायतीं जाणां आमचीं भावां भयणां वावर मेळचे पासत आशेतात. अशेंच ह्याच वेळार न्हय पूण कांय म्हयने फाटीं एका मनशाक हांव मेळ्ळो, आनी थंय ह्या मनशान म्हाका सांगलें की आपूण कामाक सोदता. आनी इतिहास ताचो पळयलो जाल्यार ताणें जायतेच वावराचेर प्रयत्न केले. थोडे दीस वावर करतालो आनी रोखडोच तो वावर आपणाचो सोडटालो आनी दुसरो वावर सोदतालो. बाबा भयणांनो, ह्या मनशाक अदीक करून त्या वावरांत स्टॅबिलिटी नासली. आनी ही जायतीं वेगवेगळीं कारणां जायत. घडयेक आपलो वावर बरे भाशेन करिनासतलो, घडयेक ह्या वावराचेर जे कोण अधिकारी आसात तांकां खालती तितलो रावनासलो आसतलो. वेगवेगळीं कारणां आसतलीं, पूण तरी आसतना ह्या मनशाक वावर पोत्तून तो वावराची ताका गरज पडटाली हें सत. बाबा भयणांनो,
आयज आमी जी वावर करतात आमचे मदें आमचे सकल थोडीशीं दुसरी मनशां आसतात केन्ना केन्ना वो आमकांय असली संदी आसता की आमी दुसऱ्याच्या हाता खाल वावर करूंक पडटा. आयज आमकां पयल्या वाचपान तशेंच शुभ वर्तमानान अशेंच कितेंय मेळटा. आमी आयकलां पयल्या वाचपान शेबना हाका देवान आपले समुदायाचे वयर जबाबदारी दिल्ली आनी इजायास प्रवाद्याच्या उद्देशी ताका उतर अशें येता की ताका आपल्या वावरांतलो आपले जुट्टेचेर वयलो काडटले आनी तशेंच एलियाकीम हाका ही नवी जबाबदारी दितले. भावा भयणानो, आमच्या शुभ वर्तमानान आयच्या आमी आयकल्लें आसा की जेजू आपल्या शिसांक विचारता की लोक आपणाक कितें म्हणटा आनी ह्या वेळार आपले शीस वो ताका शीस आपणाक ते जायते आपणाक जबाब दितात. कोण म्हणटा जॉन बाप्तिस्ट, तशेंच दुसरे प्रवाद्यांची नांवां काडून सांगतात. पूण जेजूचो प्रश्न तांकां की तुमी म्हाका कितें म्हणटात आनी रोखडोच शिमाव पेद्रूचो जबाब असो जालो, तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजूचे पुतून ताका रिप्लाय जाली की खरेंच शिमाव, हो जबाब तुजे लागसानूच तुजी अस्तंगीच तो येवंक ना, पूण हो जबाब म्हज्या सुर्गीच्या बापान तुका दिल्लो आसा. म्हज्या भावा भयणानो, आयज खरेंचपणी हो जबाब पेद्रू लागसावन मेळ्ळो कित्याक जेजूक तो लागीं आसलेलो. हो पर्सनल रिस्पॉन्स, पर्सनल जबाब कसो ताका मेळ्ळो. भावा भयणानो, आयज जर आमी आमच्या जिविताचेर जर नदर मारली जाल्यार आमची इगोर्ज मात ताचेरूच आसा. आनी जेजून ताका सांगलेलें आसा शिमाव पेद्रूक की तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर आपणाची इगोर्ज आपूण बांदतलो. भावा भयणानो, खरेंच पेद्रून ही जबाबदारी बरे भाशेन पाळली आनी आयज आमकां दिश्टी पडटा की ताच्याच पावलांनी आमचे पाप साहेब, आमचे बिस्प साहेब, आमचे याज्ञीक भाव अदीक करून वावुरतात. आयज आमच्यान म्हणूंक जाता तांचे लागसावन ही ऑथॉरिटी ही जबाबदारी आमकां मेळिल्ली आसा. आयज जर इगोर्ज मातेचेर जर आमी जर नदर मारली जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा कितलेशेच फांटे जाल्ले आसात आमचे इगोर्ज मातेचे. आनी इतलेंच न्हय, ह्या फांट्या भितरूय आनिकूय आमचे इगोर्जेन कॅथलीक इगोर्जेनूय आमकां दिश्टी पडटात फांटे जातात कशे. म्हजो अनुभव ह्या थोड्याच 5 वर्सांचो असो आसा. आमचे इगोर्जांनी घडीक आमी नॉर्मल रेग्युलर रुटीन कशी आमची मिसां होली आज आमी कोत्ता, पूण तरी आसतना आमकां ही कॅरिझमॅटीक सर्विसीस जायत्योच आदाराच्यो जाल्ल्यो आसात. आनी आमकां म्हजो वावर हांव करतना आमकां एक प्रश्न येता की जेन्ना जायतेच आमची भावा भयणां आपणाची कॅरिझमॅटीक प्रेयर्स वो आपूण कॅरिझमॅटीक प्रिचर्स म्हणून येतात तेन्ना आमकां प्रश्न जाता कित्याक आमकां कायदे आसात डिओसिसीचे आनी त्या कायद्या प्रमाणे आमकां चलचें पडटा. आनी जायतेच फावटी आमच्या असल्या भावा भयणांक आमी नाकारूंक पडटा, ना म्हणूंक पडटा. असलोच अनुभव कांय दीस म्हजे लागीं म्हाका मेळ्ळो की एक आमकां फ्लायर लंडनाक येयलोलो की कॅथलीक कॅरिझमॅटीक प्रेचर प्रिचींग इन सम प्लेस. आनी आमकां म्हजो मागीर प्रश्न ताका जबाब असो जाल्लो, हो कॅथलीक कॅरिझमॅटीक प्रिचर कोण? आनी कळून आयल्या उपरांत म्हजे परजेक हांवें अशें सांगलें, जर आमी कॅथलीक नांवान आसत पूण अदीक करून आमी कॅथलीक आमचे स्पिरिटान आमी आसपाक जाय. आनी जर आमी कॅथलीक आमी स्पिरिटान आसतले जाल्यार थोड्योश्यो वस्तू गरजेच्यो, स्क्रिप्चर्स, देवाचें उतर, आमचें कॅथलीक ट्रेडिशन आसा तें, आनी तिसरें म्हणल्यार ऑथॉरिटी. आनी जेन्ना म्हाका खबर हांवें काडल्या उपरांत अशें जालें, जोईच्या जाग्यार थंय ही कॅरिझमॅटीक प्रेयर घडोवन हाडलेली त्या पादवीगाराक खबर नासली आनी म्हाकाय खबर नासली. म्हजो एक प्रश्न हे आमच्या भावा भयणांक, जर अदीक करून जर ह्या अधिकाऱ्यांक जे आमचे क्रिस्ती सभेचे अधिकारी कॅथलीक सभेचे अधिकाऱ्यांक जर खबर आसना आपणाचेच जॉग्राफिकल एरियान हें घडटा जाल्यार घडयेक म्हजो प्रश्न आसा, ही आमची भावा भयणां खरेंच कॅथलीक वो ना? आयज
जर आमचो आयज पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमानाचो आमकां अर्थ आमच्या कॅथलीक सभेक जर आमी लागूंक शकता, तसोच म्हाका दिसता आमचो हो अर्थ आमचे फॅमिलीकूय आमी लागू करूंक शकता. आयज आमच्या फॅमिलींच्यो जबाबदारी आमच्या आवय बापायक दिल्ले आसात, घोव बायलांक दिल्ले आसात. आनी आमची काजाराची रीत जर आमी बरे भाशेन आयकता जाल्यार आमी म्हणटा की ती दोगां न्हय, पूण ती एक जातात. आनी खरेंच ती एक जातात. आनी आयच्या दिसाक आमच्यान म्हणूंक जाता ह्या वाचपाच्या आदाराचेर की आमची आवय बापूय, आमच्या कुटुंबांतलीं घोव बायलां ही आमची खडप आसात आमच्या फॅमिलींची. आनी ह्या खडपांचेर आमची फॅमिली आदारलेल्यो आसात. आनी जर ही खडपां जर घट आसात जाल्यार म्हाका दिसता आमच्यो फॅमिली घट जातल्यो. भावा भयणांनो, आयज ह्या काळार आमकां जायतेच अशें दिश्टी पडटा की आमच्या कुटुंबांतलीं घोव बायलां घडयेक ती तितली घट आनी अखंड नान, एकवटान ती भरलेली नान कशी आमकां दिसतात. आनी ह्या वेळार खरेंच काळजांक दूख भोगता. भावा भयणांनो, एक म्हजो अनुभव एक घोव बायलां सवें एक दीस प्रश्न केलो की तुमी तुमचे फायनान्सीस कशे मॅनेज करतात. आनी म्हाका जबाब असो मेळ्ळो, घोव आपणाचे फायनान्सीस करता आनी आपूण बायल आपणाचे फायनान्सीस करता. जर आमी घोव बायलांक आमी समजता ती दोगां न्हय, पूण ती एक. आनी हाचो अर्थ असो आसा, आमी मनानूय एक जावपाक गरजेचें, आमी काळजानूय एक जावपाक गरजेचें, आनी आमी कुडीनूय एक जावपाक गरजेचें. आनी हेंच म्हाका दिसता अदीक करून घोव बायलां मदें जो संबंद आसा एकवटाचो तो आनीक कोणा मदें आसूंक जायना. जी मनान एक जातात, काळजान एक जातात, कुडीन एक जातात. आनी जर आमकां एक शिकवण कशी आसा आनी आमच्या लग्नाचे रितीन, जाल्यार आमचे फायनान्सीस वेगळे आसपाक जातात गाय. म्हज्या भावा भयणांनो, चडश्यो आमचे मदें दुस्पट जाता, आमचे मदें डिविजन्स आमच्या फॅमिलींनी अदीक करून घोव बायलां मदें येता असल्या बारीक वस्तू पासत. आयज आमकांच प्रश्न करुया, जर आमकां देवान एक केल्ली आसात जाल्यार आमकां ह्यो वस्तू म्हज्यो आनी ह्यो तुज्यो कित्याक गाय. आयज खरीतपणी आमकांच विचार करतना जर आमची आवय बापूय वा आमच्या कुटुंबांतलीं घोव बायलां जर मजबूत खडप कशी जाता, जसो पेद्रू जालो इगोर्ज माते पासत, जाल्यार आमच्यो फॅमिली सदांच एकवटान रावतल्यो, घट आसतल्यो, मजबूत आसतल्यो. कुटुंबाचेर जर नदर मारली जाल्यार आमकां अशें दिसता जायतींच आमची आवय बापूय आमचे फुडें जायते फावटी ती रडटात. कित्याक भुरगीं बाळां तांचीं तरणाटीं भुरगीं ल्हान भुरगीं आसात ती तांकां आयकनात. आनी हाचो प्रश्न हाचें कारण कितें गाय. आनी म्हाका दिसता हाचें कारण एकूच की आमी जी कोण घोव बायलांक अखंड खडप कशी जावपाक जाय आसली ती म्हाका दिसता ती खडप कशी जावंक ना. आनी त्याच पासत आमच्यो फॅमिली, आमचीं भुरगीं बाळां आमच्या हाता भायर वेतात. म्हज्या बाबा भयणांनो, आयज हाका उपाय कितें गाय. आमच्या आईच्या वाचपांनी आमी पळयलें जाल्यार जेजू पेद्रूक आपणाचें खडप आनी ह्या खडपार आपणाची इगोर्ज मात बांदता अशें म्हणटा. तो कित्याक लागून गाय. घडयेक तो व्हडलो शिकणार आसलेलो ना, घडयेक तो व्हडलो टॅलंटेड मनीस आसलेलो घडयेक ना आसतलो, पूण एकूच ताचे मदें उर्बा आसलेली आनी देवाक ओ जेजूचो मोग ताचे मदें आसलेलो. आनी ह्याच पासत जेजू ताका 3 फावटी प्रश्न करता, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. आनी पेद्रू ताका सांगता, वय सायबा हांव तुजो मोग करतां. म्हज्या भावा भयणांनो, आयज म्हाका दिसता जर आमी अखंड खडपां जातलीं जाल्यार म्हाका दिसता आमी जेजून रिकून रावूंक जाय. पेद्रूक असो अनुभव मेळ्ळो, खरेंच देवाचें देणें दुबावा विरेंत की जेजूक पेद्रून जबाब दिलो की तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी हो जबाब खरेंच आमच्या काळजांनी देवूच आमकां दिता. आनी ह्या पासत आमकां कितें गरजेचें गाय. पयले सुवातेर आमी देवाक चिकटून रावूंक जाय, आमच्या मागण्या उदेशी, आमच्या जिविता उदेशी. आनी जर आमी देवाक चिकटून रावल्यो, देवाक जर आमी लागीं रावल्यो जाल्यार देव आमकां गरज तें आमकां दितलो. जीं उतरां आमच्यांनी मागणें करूंक गरजेचीं आसात ती देवूच आमच्या काळजांनी घालतलो, आमच्या तोंडांनी घालतलो.
आयज हाचेर नदर मारतना जर आमी प्रयत्न करया, आमकां खुशी आसा की आमी देवाक लागीं रावपाक. आनी आमकां अशें दिसता की जायते फावटी आमकां मागणी करपाक आमकां उतर मेळना, आमकां खुशी आसा पूण आमकां घडना. अशेंच एक तरणाटें म्हजे लागीं आयलें आनी म्हणूंक लागलें, म्हाका मागण्याची अदीक गरज कशी दिसता आनी म्हाका जाय की आपूण देवाक लागीं रावलेली, पूण म्हाका नाका. म्हजी आवय बापूय म्हाका पोत्तून पोत्तून सांगलोलें. आनी तेन्ना त्या पासत जी आवय बापूय पोत्तून सांगता जाल्यार म्हाका दिसता ताका लागून आपणाक खरोच राग येता. आनी अशें दिसता की मागण्यांक वचोंक जाय पूण तरी आसतना ती सांगतात म्हणून हांव वचनासतना रावतां. आनी म्हजो ताका संदेश असो जालो, विचार कर की आवय बापूयक तुज्या कितें जाय. घडयेक आवय बापूय तुका सांगूंक सोदता तें तुज्या वायटाक न्हय पूण तें तुज्या बऱ्याकूच. आनी ह्या वेळार आवय बापूय खरेंच जर आपणाचें जर बरें चिंत्ता जाल्यार तूं कित्याक तांचें आयकना. आवय बापूय सांगतलो पूण जर जें कितें तें सांगता जें तुजें आपणाचें विशवर आपणाचीच आवड कशी जाल्यार म्हाका दिसता तशें जर तुवें आपणाचें विश करून घेतलें जाल्यार तुका फोर्स कसो तो लागोचो ना, पूण तूं आप कुशीन तें करूंक वेता अशें लागतलें. आनी खरेंच त्या तरणाट्याक समजून आयलें की घडयेक जें कितें मामी डॅडी आपणाक सांगता जर हें म्हज्या बऱ्याक सांगता तें हांव मानून घेतलें जाल्यार हांव खुशालकायेन दुबावा बेरेंत वो फोर्स करिनासतना आपूण तें करूंक पावतलीं. असलें म्हणल्या उपरांत खरेंच ताणें निश्चय केलो की आपूण बरे भाशेन मागणें करतलीं. इतलेंच ताका आनी एक सांगलें की मामीक डॅडीक सांग आपणाकूय तशी खुशी आसा की आपूण देवाक लागीं रावलोलें, पूण म्हज्यो वाटो घडयेक दुसऱ्यो वाटो आसतल्यो, दुसरे भाशेन आपूण देवाक एकवटतलीं अशें दिसता. पूण जर एकामेका मदें आवय मदें आनी आवय बापाय मदें आनी भुरग्यां मदें वो भासाभास जावन तांचें मनां आनी काळजां जर उक्तीं केलीं घडयेक हे प्रश्न आमचे सुटावे जावंक शकतात. आयज खरीतपणी आमी मागुया, जेन्ना आमी ह्या एकवटाचेर आनी मोगाचेर आनी पेद्रू भाशेन आमी खडप जावपाची जर खबर करतना अशें करुया. दुबावा वेरेंत आमी देवाक चिकटून रावूंक जाय. आनी जेन्ना आमच्या मागण्या उद्देशीं आनी आमच्या जिविता उद्देशीं देवाक आमी चिकटून रावता, आमच्या भुरग्यां बाळांक आमकां फोर्स करून सांगपाची गरज आसना. ती आमकां पळयतलीं, आमी एक तांकां एग्जाम्पल जातल्यो, देख कशीं जातल्यो आनी हे आमचे देखी उद्देशीं जें कितें करूंक जाय गरजेचें देवाक मानता तसलें तीं करूंक पावतलीं. म्हज्या बाबा भयणांनो, आयज खरीतपणी उगडास करुया, जेन्ना आमी खरी कॅथलीक जर जातल्यो जाल्यार आमी कॅथलीक चर्चच न्हय पूण आमी खरी कॅथलीक फामील कशी जावपाक जाय, खरो कॅथलीक इंडिविज्युअल कसो आमी जावपाक जाय. आनी अशें जर आमी जातल्यो जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची गरज, आमकां जे कितें आमची ट्रेडिशन्स आसात, बरी ट्रेडिशन्स आसात ताची आमकां गरज, आनी तशेंच आमकां ऑथॉरिटी आसा ताची आमकां गरज. जावं तो पाप साहेब, जावं आमचो बिस्प साहेब, जावं आमचो पादविगार, जावं आमची आवय बापूय जांकां ऑथॉरिटी आसा तांची आमी ऑथॉरिटी मानून घेवपाक जाय. आनी अशें जर आमी मानून घेतलें जाल्यार आमचे मदें आमच्या फॅमिली मदें डिविजन्स आसूंची ना, आमच्या इगोर्ज मदें डिविजन्स आसूंची ना. असलें आमी करूंक आमी देवाचो आदार आनी देवाची कृपा आम्हा समेस्तांक मागुया. पेटवणीचो वेळ जावन आसा. आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारतले. सोत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांभाळलो, आंकवारमध्ये थंय जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या कुर्सीर बसला, थंय ताण जिवेन मेल्ल्यांची मजबूत करूंक तयतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकताल, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भेटोनीन आमी भितर सोदतले.
तुमचे सुवातेचेर बसात आनी हात उक्ते धरून बसात. सगळी तुमची देणी तुमची मागणी ह्या आल्ताराचेर पेटोवन दियात. म्हज्या बाबा बिडानो, म्हज्यान तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचे सर्वेस्परा एकेच बळये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतलाय. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सरयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सुर्गेचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, 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 holy.
powi, słabi pola, subit pola, sukliza, patrzysiada, dobra kopa, fatur sumni, dał nas slovo, sadur sundi, aki pritlum, soglu sozar, pola deva, tuż mój pola, on surgi dunia, tu kazuj zuj, powi, 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 powi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोठ आमी परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर वेस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा जॉन वेल्सन आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मरये देवाचे माये सांगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागयोन दोन लुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन
जेजून आमकां मागणें शिकयल्लें आसा हें मागणें आयज आमी करतना खरेंचपणी देवा लागीं मागुया आमचे मदें आमचे पवित्र सभे मदें एकवट आसूंक आमच्या कुटुंबा मदें एकवट आसूंक आख्ख्या संवसाराक एकवट आसूंक आमी मागुया आनी खरेंचपणी आमी देवा लागीं मागुया जशें पेद्रून जबाब दिलो आपणाचो पर्सनल जबाब दिलो तसलो आमकां पर्सनल अनुभव देवाचो मेळूंक आमच्या मागण्या उद्देशी आनी तशेंच आमच्या बऱ्या करण्या उद्देशी देवा लागीं ह्या पासत आमी आमचे पासत आनी समेस्तां पासत मागुया बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान आमकां सवस्काय दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलें सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवरखी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनान सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली ह्या वेळार आमचे दोनी हात आमच्या वड्याचेर धरुया आनी आमचे सांगाताक हे मागणें म्हणचें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आखीच तुका एकवटां तुजे कडसून केदींच वेगळीं जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन
Witoju Kazam Ravungyo Jivitam Che Bolungyo Kotai Tuji Ditugi Buswanapna Atuji Sotos Tuso Amkami Favoditi Bolaki Yo Jesus Yo Yo Jesus Yo Yo Jesus Yo Kazanam Jaramkyo Yo Jesus Yo Yo Jesus Yo Yo Jesus Yo Kazanam Jaramkyo. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हजे एकेरीत दिनवास पयले सुवातेर फादराक, फादर जोझफ आनी सगळे डिवायन फादर्स आनी डिवायन टीम म्हाका ही संदी दिल्ल्या पासत आनी तशेंच खेरीत दिनवास एक चॅपलन कसो गोवन चॅपलन्स कसो दिवंक गरज म्हाका, कित्याक जेन्ना आमी हांव आनी फादर लुकस गुडेक आमच्या मास सेंटरांनी पावन आसल्या तेन्ना म्हाका दिसता आनी दुबावा वेरीत म्हज्यान म्हणूंक जाता डिवायन टीम फादर जोझफ आनी सगळे फादर्स आनी तांच्या सांगात्यांनी तुमचो भावाट अदीक अखोण केल्लो, तुमकां घोटाय दिल्ली, जंय आमी पावोंक घडीक फादर लुकस आपणा गोवन चॅपलन्सी चॅनलाचेर कोत्तालो, तशेंच आमी थोडे दीस मिस केली, पूण अदीक करून भावाट आमचो घोट केलो त्या पासत फादराक आनी तांचे टिमीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा फादर्स. थँक्यू. गॉड ब्लेस. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Clapping your hands together. Hallelujah, hallelujah, gayam koruya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody together. Jesus, Hallelujah, hallelujah, gayam koruya. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Ekamakacha hatak durur mogat soluya. Jesus, Chenatsorani Sorway Baruya. Jesus, Dio. Sastik Jiritato. Mogli. Bernaslo. Rita Dorabiani. Rita Cesariani. Rita Giugiosani. Rita Dorabiani. Rita Cesariani. Rita Giugiosani. Rita Chavesa, Rita Sobia Sosara. Jesus Dio,
रिक्त म्हजें जिवित रिक्त म्हजें मन रिक्त म्हजें जीवन रिक्त म्हजें जिवित Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, we would like to thank Father Patrick in a special way प्रितीच्यानो आमी देवाक पाद्रीक आमच्या मनादीक पाद्रीक पॅट्रिकाक दिन वाचतां for his wonderful Holy Mass and homily. आनी पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी एक बरो आमकां शर्माव दिलो देखून Though the 3 days of Konkani retreat is concluded here, आनी 3 दिसांचो रेतीर हांगा सोंपता and there was many people were asking, Father, is it possible to have every day this Konkani retreat? आनी जायतो लोक विचारतालो खंय दिसाचे सदां दिसा दिसपोटी आमच्यांनी कोंकणी रेतीर आसूंक जाता काय म्हूण We really wish to have it every day, 3 hours each. आनी आमी आशेतांव अशें करूंक But we already have an English retreat every day, 3 hours. आनी सदां दिसा दिसपोटी आमकां इंग्लीश आसा 3 वरांचो रेतीर जाता And then 3 more hours Konkani retreat, then we will not get time to eat and drink and take other preparations. आनी आनीक 3 वरां कोंकणी केलो जाल्यार दिसा दिसपोटी आमकां मागीर वेळ आसचो ना जेवंक ना स्वेग घेवंक ना खावंक कितेंच करूंक And therefore we decided we will have very frequently the Konkani retreat. आनी परत परत कोंकणी रेतीर आसतलो हो आमी निश्चय निर्धार घेतला But the rest of the days you can attend English one. पूण हेर दिसांक तुमच्यांनी इंग्लीश अटेंड करूंक जाता Every day there is English 3 hour retreat, healing service, adoration, holy mass. दिसा दिसपोटी इंग्लिशान आमकां जाता तेर्स जाता आराधन जाता मीस जाता आनी मिसाचेर बरो व्हडतो शर्माव जाता In the Divine UK YouTube channel. डिवायन युकेचें यूट्यूब चॅनल आसा ताचेर जाता And you can reach out every day at 6 o'clock UK time. दिसा Indian time दिसपोटी हो तुमच्यांनी करूंक जाता युकेच्या टायमार 6 वरांचेर सांजच्या and 10:30 Indian time. आनी इंडियेक टायम 10:30 वरांचेर रातच्या 10:30 p.m. night. रातच्या 10:30 वरांचेर And so in case if you could not attend night, the video is live is available in the YouTube channel. You can also attend the next day. आनी त्या दिसाक तुमच्यांनी करूंक जायना जाल्यार रातचें नायट जागरण पूण दुसऱ्या दिसाक तुमच्यांनी तें रिकॉर्डेड लायव्ह केल्लें युट्यूबाचेर तेंच मेवता शिकोवन आदल्या दिसाक आदल्या रातीक जाल्लें Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you want to get the further retreats notifications whenever we have Konkani retreat, you can send a message to that mobile number, WhatsApp number that is shown on the screen. आनी हो स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा त्या नंबराचेर मेसेज घालूंक जाता जरी तर तुमकां म्हायती आमची कोंकणी रेतीराची जाय आनी नोटिफिकेशन जाय जाल्यार Right now we are going to expose the Blessed Sacrament and give you the blessing of the Blessed Sacrament. आनी पवित्र साक्रामेंत आमी परत हांगा दवरतले तुमकां बेसांव दितले पवित्र साक्रामेंताचे आनीक पावटी Please do pray for the Divinity Center. उपकार मागता तुमचे लागीं रेतीर डिवायन रेतीर मंदिरा पासत मागात Pray for all the priests and all the volunteers here. हांगा 4 आमकां पाद्री आसात आनी दुसरे पाद्री येतात आमच्या आदाराक आनी जायतीं व्हॉलंटियरां थोडीं भोव व्हॉलंटियरां आमी भितर आसा आमचे पासत मागात The choir members who are singing every day, 3 hours, morning, 3 hours, evening. आनी ह्या दिसांनी आमी दोन पावटी गायनां करतालीं सकाळची आनी सांजची तर गायन मंडळ आसा इंग्लीश आनी कोंकणी एकूच तो जावन आसा तांचे पासत मागात And you can be so proud of them because they are all from Goa. आनी हीं सगलीं भाव भयणां जीं गायनां गायतात तीं जावन आसा गोंयकारां Jeremiah was SP Esperanca and Rima DeCosta, Agustin and Marcia Pinto Ami and sogli- Joan Fernandez. आमी सगलीं गोंयकारां जावन आसा जर्माया वाज आनीक हांव आनीक रिमा अगस्टीन आनीक मासिया पिंटो आनी आनीक चेडूं आसा जोएन तेवूय गोंयकार जावन आसा सगलीं आमी गोंयकारां So please keep them in your prayers. तर पाद्री तुमचे लागीं उपकार मागता आमकां तुमच्या There are मागण्यांत so दवरात many म्हूण. others who are helping in various ways through intercession and through the technical aspects and also through many ways
There are hundreds and hundreds of them, and lots of governments who are helping us in various ways here in UK Divinity Center. आणि जायतीं गोंयकारां आसात आनी हेर भाव भयणाय आसात. जायतीं मागणें करपी भायर सावन आमची व्हॉलंटियरां जायती व्हडली टीम आसा. सो तांचेय पासत तुमी मागचें. हांगा टॅक्निकल हेल्प दिता आमचो एकटो भाव आसा आपूम हितून, ताचेय पासत मागचें. Now the Lord is using governments to evangelize the whole world. आनी पाद्री म्हणटा ह्या वेळार गोंयकारांक देव उजार कोत्ता आख्या संवसाराक देवाचें उतर परगट करूंक. And not only Goans, even Mangaloreans too. आनी मंगलोर गोंयकारूच न्हय पूण मंगलोरकार. And the Lord is blessing every one of you. आनी देव तुमकां दर एकल्याक बेसांवांनी भरता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So let's all kindly kneel down in front of the blessed sacrament पवित्र साक्रामेंत आमचे मुखार येतलो तो दिमी घालून आमी जेजूक आमचे मदें येवकार and दिवया. receive the blessing of the blessed आनी sacrament. दिमी घालात, हात वयर काडात आनी ताचें बेसांव स्विकार करात, ताका आर्गां दियात. Jesu म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. जेजू म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. सोयत म्हाका मेळटा, जेजू म्हाका दिता. सोयता नावता दोरयान वचून पडटा. सोयत म्हाका मेळटा, जेजू म्हाका दिता. सोयता नावता दोरयान वचून पडटा. जेजू म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. जेजू म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. देवचार परत आयले आरी, सात जाणां घेवन आयले आरी. देवचार परत आयले आरी, सात जाणां घेवन आयले आरी. Jesu rata, piotona, Jesu rata, Jesu म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. 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 सोयत म्हाका मेळटा, जेजू म्हाका दिता. सोयता नावता दोरयान वचून पडटा. सोयत म्हाका मेळटा, जेजू म्हाका दिता. सोयता नावता दोरयान वचून पडटा. जेजू म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. जेजू म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. जेजू म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. वारे वादळ भोंवती उठल्यारी, काळोखा नांव पडल्यारी. वारे वादळ भोंवती उठल्यारी, काळोखा नांव पडल्यारी. एकूच नांव, जेजूचें नांव, ताका नांव रक्षण मेळटा. एकूच नांव, जेजूचें नांव, ताका नांव रक्षण मेळटा. जेजू म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. जेजू म्हणून गायताना सोयता कोणे नाव वेदा. O sacrament bopuvit, O sacrament divin, sogliara dimitivas, soglia verar tuca. O sacrament
So